Bara 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 shikara kara 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 kara. Thank you, Jesus. स्वर्गीचे बापा आमी तुका आर्गां दिता दिनवासता हे तुज्या घरा पासत जे आमकां सगळ्यांक वेचून काडून तुजो ताळो आयकूंक एक तूं बरो गवळी आनी बरो गवळी एका मेंढऱ्या पासत आपलो जीव दिता पळय तसलो गवळी आनी तेजो ताळो आयकून तेजोच पाटलाव करूंक तेजोच ताळ्याचो वळख घेवपाक आमकां तुवें एकठांय केलें हांगा आनी तेजे आमकां तेजी वळख घेवपाक हो पवित्र आत्मो आमचो हेल्पर म्हजो तो आमकां आदार दिता हे मेंढऱ्याचो कसो ताळो आयकूंक जाय आनी तेजो पाटलाव करूंक जाय आमी परख्याचो ताळो आयकूंक आनी आमच्या जिवितान जेन्ना आमी परक्याचो ताळो आयकता आनी आमच्या जिवितान कितें जाता हें सगळें तूं आमकां शिकयताय आनी जायते आमच्या जिवितान जायते प्रश्न आसा तेजे तूं आमकां येद्या वक्तार उत्तर दितलो कित्याक तूंच आमचो एक उत्तर जावन आसा एक आन्सर आनी जें आमी शिकता जें आमी आयकता आनी खरेंच आमी तुज्या आशिर्वादान भरता आनी हो आशिर्वाद तो तुवें आमकां दिलोलो तो आमकांच धरूंक न्हू पूण दुसऱ्यांक तूं आमकां शिकयताय सदांच हो जो आमी म्हणटा आमी आशिर्वादान भरलेलीं आसा तो आशिर्वाद आमी दुसऱ्यांक कसो दिवपाक जाय हो आशिर्वाद आमकां धरूंक न्हू पूण दुसऱ्यांक दिवपाक तुवें आमकां दिलोलो आसा म्हणून तुका आमी आर्गां दिता तशेंच तुवें आमकां अभिशेक केलोलो आसा हो आमकांच न्हू हो दुसऱ्यांक जसो तुवें म्हटलें सर्वेश्वराचो आत्मो म्हजेर आसा जेजो आनी तुवें गरिबांक बरी खबर दिवपाक तूं कोण पिडेस्त सगल्यांक तूं बरेंपण हाडपाक तशेंच आमकांय तुवें अभिशेक केला तेच आमकांय दुसऱ्याच्या जिवितान बरेंपण हाडूंक जायते कश्टांनी आसा तेच तांकां तुज्या उतरा बरोबर बुजवण दिवपाक जसो तूं बुजवण दिताली जेन्ना तूं जीव आसलोय तेन्ना तशेंच तेच आमकां एक तुजी कॉपी करपाक आनी खरेंच आमी एका टायमार मेंढरो आसलो सांडलेलो मेंढरो हांव आसली पूण तुवें म्हाका तुज्या उतरा वरवीं एक बऱ्या घोवड्याची वळख मेळ्ळी आनी तेजो पाटलाव करूंक पयलीं जायते परख्यांचो पाटलाव करून पयले पूण जेन्ना तूं खरो गवळी म्हजे पासत जीव दिला आनी ह्या फुडें दीत तसल्याचो पाटलाव करूंक तुवें म्हाका शिकयलें म्हूण तुका आर्गां दिता दिन वाचता हे मागणी हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन टॉपीक कितें रिट्रीटाचे गूड शेपर्ड न्हू बरो गवळी पळोवंक ना असो म्हाका आनी तुका घेवन रावला तो पळोवंक ना पळोवंक ना पळोवंक ना तुमी कोंकानी रिट्रीटाचेर पोस्टराचेर मेंढऱ्याक कोण तो मेंढरो हा खरेंच आमी काय तो मेंढरो सांडलेली एक टायम आमी सांडलेली न्हू सो आतां एक मेंढरो आनी गवळी कोण गाय गवळी कोण खरोच जेजू आमचो गवळी हय ओके आनी मेंढरो कोण आनी मेंढरो कसो आसता तेजो स्वभाव कितें रागीश्ट सारको हां छान तूंच कितें म्हणटा तें कर आनी त्या मेंढऱ्याक न्हू कितें गरज आसता ना कोण तरी ताका जावो तो एकलो न्हू ताका कांयच करूंक जायना समजता ताका एक गवळ्याची गरज आसा एक मेंढरो एक सांडलेलो आसलो आनी ताका कळना तो तर एके वाटेन वयता न्हू परतो येवंक ताका कळना हे मेंढऱ्याक हांवूय एक टायम असोच मेंढरो आसली हांवूय म्हाकाय कोण तरी जावो आसलो सारके वाटेन व्हरपाक पूण आमी शिकतली परक्याचो तेजो ताळो आयकत तेच्या फाटल्यान वयताली
फक्त तेच्या फाटल्यान परख्याक म्हणजे एका मनशाक न्हू देवान म्हटलां न्हू जेन्ना मनशाक तयार केलें ना कितें म्हटलां मनशाच्यान एकसुरो रावंक जायना न्हू मनशाक एकसुरो रावंक जायना म्हणून ताका एक सानार्थीन दिली. तशेंच हांवूय एकसुरे म्हणजे म्हाका जायनासलें म्हाका कोण तरी जावो आसलो कोण तरी सारके रस्त्यार कोणी सांगलें आनी मनशाचो एक नेचर आसा कोणाकूय वर्शीप करप मनशाक न्हू जब ताका खऱ्या गवळ्याची वळख मेळना न्हू तो कोणाकूय बुजता वचून कोण कितें सांगता तें आयकता. हांव नको तुमचें पूण म्हाजें म्हाका कोणी सांगलें हांगा वच थंय वच थंय वच वयताली खरें सांगता वयताली कित्याक बरो गवळो मेळोंक नासलो न्हू जो म्हाजे पासत जीव दिला तो मेळोंक नासलो सगळ्याक भोंवताली सांडलेली शेली म्हणटा पळय तशी भोंवताली सगळ्याक कोणी कितें सांगलें हाका बुज एका बुजोवंक जाय तेका बुजोवंक जाय सगळें करताली. एक दीस ह्या खऱ्या गवळ्याची वळख गावली खरो गवळ्याची वळख गावली कोणाची जेजूची वळख गावली. कशी गावली तेच्या उतरांसून वळख गावली. तेन्ना हे कळय पळय हांव सोदताली सांडलेली शेळी कशी सगळ्याक वयताली कोण तरी गायड करून कित्याक आमकां एकल्याक सारकी एक आमी मेंढरी म्हणटात जाल्यार आमकां कोणाची तरी गरज आहा गायड करपाक गरज आहा न्हू आं तुमकां आसा न्हू कोणी तरी आमकां गायड करपाक जाय कोणी तरी आमकां एक वाट दाखोवंक जाय आसा. हो मेंढरो सांडलेलो मेंढरो म्हणजे कितें हांव खरेंच आमी एक टायम सांडलेली आसली न्हू सगळीं हां सांडलेली आसली न्हू आनी खरो आमकां गवळी गावलो तेन्ना कितें जालें आमी सॅटिस्फाय न्हू हांव जर सॅटिस्फाय जाली पळय कितें कितें वायट आसलें न्हू तें बऱ्या गवळ्यान तितूंतलें काडलें म्हाका आनी खारो सारको न्हू गायड करूंक लागलो गवळी. हांवें थोडें न्हू लॉकडावनान येयलें तेन्ना कॉन्फरन्स क्लास आसली तेन्ना म्हाका पवित्र आत्म्यान ती वायरसाचे एक बरें गवळ्याचें बरें एग्जाम्पल दिल्लें. हांव कितें म्हणटाली बरो गवळी न्हू साम्स 23 कितें म्हणटा हां स्वामी म्हजो गवळी कितें म्हणटा कांयच म्हाका उणें ना. आनी आमी लॉकडावनाचेर लोक कितें म्हणटालो आवय शॉपा बंद जातालें आमकां कोणाक सांगना आमी कांयच भरूंक ना जेवण भरूंक ना तांदूळ भरूंक ना आमी हें करूंक ना लोक कंप्लेना करतालो न्हू. हांवूय पयलीं करताली आरे लोक फोन येतालो न्हू हांवें न्हू इतलें साक भरून आमी कितेंच हाडूंक ना आमकां खबरूच ना आनी हांव म्हाज्या कामा वयल्यान हांव घेवन येयलें सगळीं पोटली पूण तांकां सांगता जेन्ना हे लॉकडावन म्हणजे केन्ना काबार जातलें हांव परती तुमकां मेळपाक येता ती म्हाका वचोंक दिनासली सगळें हांव सांगता तांकां कित्याक म्हाका कांय खबर ना ती कांयच खबर ना. जपतप एक बऱ्या गवळ्यान म्हाका हें उतर दिलें हांव तेंच्या कडेन म्हणटालें हांवेंनूय कांयच भरूंक ना म्हाका कांय खबर ना हांव बेश्टीच येयलें घरा हांव कांयच घेनासतना येयलीं घरा वयतालें हांव हांगा आसतालें चडशीं घरा गेल्लें हांव. जेन्ना म्हाका कॉन्फरन्स क्लास स्टार्ट जालें तेन्ना म्हाका पवित्र आत्म्यान एक साम्स 23 एक सांगलें की एकूच लायन पुरो न्हू आमच्या जिवितान तुका घोटाय हाडपाक कंप्लेनांतसून भायर सरपाक कोणाचो ताळो आयकता तेजेसून भायर सरपाक बरे गवळ्याची ताळो आयकपाक एकूच उतर पुरो आसलें न्हू कितें सगळीं म्हणया आमी स्वामी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना न्हू. त्या टायमाचेर हे उतर न्हू घोटाय दितालें की स्वामी हा गवळी न्हू जेजू गवळी न्हू म्हजो तो दितलोच न्हू आमकां शिकयताली कित्याक भियेता जेजूचें तर उतर आयकता तो म्हणटा हांव म्हजो तुमचो बरो गवळी तुमकां कांयच उणें करचो ना. जेन्ना आमी स्टार्ट केलें म्हणपाक स्टार्ट टेस्टिमनी कोणी हें हाडून दिलें कोणी तें हाडून दिलें
एक भयण आसली सदां टेस्टिमनी दिताली. ती हेवनान गेली पूण सदां टेस्टिमनी दिताली. कोण येयलो नुस्तेकार म्हाका हें खावंक दिसलें. तेणी म्हाका लास्ट गेली हांव बेश्टें इसरोवपाक तेंच नुस्तें आहा. असो टेस्टिमनी जेन्ना खरें हे बरें गवळ्याचो आमी ताळो आयकता आनी आमी उचाडटा आनी तेजेर पाती येता तेन्ना आमचें खरेंच आमच्या जिवितांत मिलाग्री घडटा. समजता कसलो गवळी आमी कित्याक गवळ्याक चिटकोवन रावंक जाय. खंय रावतली आमी चिटकोवन गवळ्याक? तेच्या उतरान न्हू बरयलेल्या उतरानूच चिटकोवन रावतली न्हू आमी. जेन्ना हांव म्हाजें लायफ सारकें निसणटना म्हणजे म्हाकाय म्हाजें लायफ जेन्ना हांव जेजूक मेळच्या पयलीं सारकें मॅस जाल्लेलें आसलें. हांव कॉलेजीन वयतालें म्हाजें फेल जाल्लें हांव फस्ट टायम. आनी तेच वर्सा म्हाजी मामी एक्सपायर जाली. डॅडी सोरोप येतालो एके वटेन घर मायुच्या घरान. सो त्या टायमाचेर म्हाका कोण गावलो आनी म्हाका कोण कोण सांगतालो हांगा वच थंय वच. गवळी मेळोंक ना. ना गवळी मागीर कोण तरी दुसरो गवळी परखो. चोर म्हणटा न्हू जेजू. आमी शिकतलीं जॉन 10 आसा. चोर तो फाटल्यान येता. तो येतालो फाटल्यानसून. तो सांगतालो हांगा गेल्यार न्हू हे कोण चडशे गाडी हिंगीर गेल्यार हें दिवल्यार तें दिल्यार सगळें बरें जातलें तुजें. कोणाचो ताळो आयकतालें हांव? परक्याचो. बायबल कितें म्हणटा? चोराचो अशें. परक्याचो ताळो आयकत आनी तो कितें सांगता तेंच हांव करतालीं. एक दीस म्हाजो हो गवळी येयलो न्हू तेन्ना हांवें सगळें सोडून दिलें आनी गवळ्याक सांगलें हांवें जे सुवातेर गेलें तेन्ना आतां न्हू हांव कोणाचोच ताळो आयकची ना. फक्त तुजो ताळो. हें सगळें हांव सोडून दितलीं. म्हाका नाका. सॅटिस्फाय. एक्चुली न्हू मनशाचो नेचर कितें जाणा कोण तरी ताका बुजोवंक जाय वर्शीप करपाक. पळयात जाल्यार तुमच्या लायफान तोच नेचर आसा आमचो. जब तब ताका खऱ्या देवाची म्हणजे खऱ्या गवळीची आतां आमी शिकता न्हू गवळ्याची हें मेळना न्हू वळख मेळना तप तप तो मनीस सगळ्याक थडपडटा. पयल्यान तुमी आमचेच लायफान आमी पळोवया आमी करिनासलीं. जेजूची वळख मेळच्या पयलीं आमकां कोणीय कितें सांगलें आमी सोमतीं पुजतालीं न्हू ताका पयलीं. तेन्नाच खऱ्या देवाची वळख तुका मेळ्ळा न्हू त्या मनशाक तो मनीस सारको हांगा थंय भोंवत आसतलो. हांव म्हाजें वचून सांगता कित्याक हांव करतालीं. इवन म्हाका न्हू सारकी उतराची वळख मेळोंक नासली न्हू तेन्ना हांवूय सकाळीं प्रेयराक सांजची प्रेयराक रातची प्रेयराक आख्खो दिसूच प्रेयर. फॅमिली मागीर कितें मोगान बरो नासली बरी म्हणटली न्हू बरें देवाचें करता म्हाजी भयण म्हाजो भाव. ही म्हाजी भयण बरी देवाचें करता. शेजाऱ्या बीन म्हणटली बरें देवाक वयता म्हणटली न्हू. खूब टायणे येताले पूण तरी कित्याक म्हाका सारकी उतराची ताळो तेज्या उतरान उलयता न्हू आमचेशी तो ताळो वळखोंक कळनासलो. ताका लागून हांव तेन्ना जेन्ना म्हाका खऱ्या उतरान जेजूची वळख मेळ्ळी ह्या खऱ्या गवळीची वळख मेळ्ळी त्या वेळाचेर हांव खरेंच सांगता हांव सॅटिस्फाय जाली. एकेच प्लेसीस देवाचें उतर आयकूंक वचपाक लागली विकान एकदां म्हयन्यान. कित्याक हांव तेन्ना तें म्हाका पळय कितें जाय आसलें भितर सॅटिस्फॅक्शन त्या उतराची म्हाका गरज आसली तें उतर म्हाका मेळ्ळें. ह्या बऱ्या गवळ्याची म्हाका ताळो वळखोंक कळ्ळो आनी हांव सॅटिस्फाय जाली. तरी पूण कंटिन्युएशन आसा बेश्टें तितलेंच न्हू स्टॉप. पूण आमकां सगळ्यांक गरज आसा कोणाची? बऱ्या गवळ्याची. आनी त्या बऱ्या गवळ्याची गरज तुका आसा जाल्यार तेच्या उतरान रिगोवन रावूंक जाय तेन्नाच तूं सॅटिस्फाय जातलें. उतरान उतर शिकोवंक जाय कंटिन्यू आसूंक जाय. समजता? आनी ही शेलेक ताका लागून आमी सगळीं आमकां कळनासलें एके वाटेन गेलीं जाल्यार परतें येवंक कळनासलें. तशेंच ताका लागून मेंढरो म्हणटा मेंढरो आमकां जेजू मेंढरो म्हणटा कित्याक आमकांय गरज आसली एका गवळ्याची आनी तो जेजू आमच्या पासत एक गवळी जालो. समजता? आमच्या पासत कितें जालो?
गवळी जालो तो गूड शेपर्ड. तो म्हणटा आपूण तुमच्या पासत जीव दिता पळय तसलो. बेश्टो न्हू. जायते मेंढरे आसा, जायते मेंढरे गवळी जायते आसा न्हू. पूण जेजू भाशेन आसा मरतलो तो वाग बीन येयल्यार पळयतलो आनी धांवतलो, खावनी म्हणटलो. हां, जॉन 10:1 वाचून पळोवया आमी. जॉन 10:1-2. जॉन 10 आमकां सारकी एका गवळ्याची खबर सांगता आनी मेंढऱ्याची. थँक्यू जीसस. चोर येता तो फकत चोरूंक. 10:1 1. ओके, सॉरी. खरेंच खरें खरेंच हांव तुमकां सांगता जो मेंढऱ्याच्या ओडपान दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन चोडून भितर सरता तो चोर. कोण चोर म्हणटा तो? आतां मेंढऱ्यांक ओडप बांदता न्हू. पयल्यान तुमी ओडपान दवरता मेंढऱ्यो सारकें. ताका एक दार आसता फुडल्यान. जो गवळी स्वताचो आसता तो मागीर शिकतले फुडल्यान येता आनी तो फाटल्यानसून येता तो कोण? चोर म्हणटा तो. चोरूंक येता कितें तरी. आमच्या लायफान फाटल्यानसून येता न्हू कोण तरी. फाटल्यानसून आमकां कितें कितें म्हणटलो कोण तरी चिंतनांनी आमच्या. कोण येता तो? चोर येता. आतां तो म्हणटा हडपान म्हणटा अशी बोकड्यो जावं कितें आसता न्हू आनी तांकां एक दार आसता. जेजू म्हणटा आपूण फुडें वाचया आमी. जो मेंढराच्या ओडपान दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन चोडून भितर सरता तो चोर आनी नागवणो. पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढरांचो गवळी. कोण गवळी? आतां भितरसून सारको दारांसून तुका मेळोंक येता. तुका दारांसून फुडसून तो कोण? गवळी. आनी बरो गवळी. आतां गोरवांक बीन आतां भितर दवरता आनी दारांसून येता तो बरो कॅर करता तेंचो न्हू. म्हाका उगड आसता आमच्या भुरग्यापणान न्हू म्हाज्या अंकला कडेन न्हू बोकड्यो आसल्यो. तो कसो कॅर घेतालो ना त्या बोकड्यांचे. सकाळीं उठ्ठालो सगळे ते लेणयो तेंचे कितें आसा ते क्लीन करतालो. एक सारण दवरलेलो ती सारनीन सारको क्लीन करी आनी तांकां मागीर पोटाक दितालो. म्हणजे तो फाटसून वचनासलो फुडसून वयतालो. बरो गवळी तेचो कॅर घेता पळय तसलो. तो दारांसून भितर येतालो आनी तो म्हणटा तेंचे सारके कॅर घेतालो. बोकड्यो घेयनासल्यो. तो तांकां नितळ करतालो. तांकां कितें जाय पूण तो दितालो तेंच्या पोटाक कितें जाय तें. दिसभर तांकां दनपारां म्हणजे कितें कितें जाय तांकां तो सप्लाय करतालो. आतां जर आमी जेजू आमचो गवळी म्हणटा जाल्यार आमचो दिसभर कोण कॅर घेतलो? हो विस्वास आमकां आसूंक जाय. हो भावार्थान आमी चलोंक जाय. जशें आमी पळयता न्हू गोरवां बीन आसलेल्यांचे तेचो होनर कसो काम करता. सगळो तोच करता न्हू. ती गोरवां आपणाचें काम करिना स्वता. ती केन्ना चोरप खावंक वयता पूण तांकां देव तांकां व्हरता खंयचो तरी खावपाक. पूण चडशें काम कोण करता? तो कोण राखणो आसा तो करता. गवळी आसा तो करता. आतां आमच्या जिवितान काम कोण करतलो? जेन्ना आमी विस्वासान भावार्थान जेजूक आमचो गवळी म्हणटले तेन्ना कोण करतलो काम आमच्या जिवितान? जेजू. हो आमकां विस्वास आसा. फक्त तो म्हणटा भावात दवर. जे कितें बरयलां त्या उतराचेर भावात दवर आनी तूं चल. आनी आमी मेडिटेट आमी जाणा न्हू आमी पळयलां. हांव म्हाज्या भुरग्यापणासून तें पळयतालें त्या बोकड्यांक कसो तेचो म्हाजो अंकल तेंचो कॅर घेतालो धुतालो बीन तांकां. तसोच आमचो गवळी तो संवसारी जावन इतलो कॅर घेता. हो आमचो गवळी जेजू आमच्या पासत मरोंक तो आमकां कितलो कॅर घेवचो ना मेला तो घेवचो ना आमचो.
एका एका हेजेर तो आमच्या फाटल्यान आसा आनी एके वाटेन तो आमचो कॅर घेवपाक ताका तयारीन आसा. पूण आमी तेजेर विस्वास दवरता त्या उतराचेर, तेज्या फाटल्यान वयता आमी. आजुनूय आमी कोणा फाटल्यान वयता, हांगा थंय धांवता. कितें कोत्ता आमी? जाल्यार आमकां जेजू म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना हें मेळचें ना आमकां. समजता? फुडें पळोवया आमी. ताका ताका दार राखणो दार राखणो दार उगडटा. दार उगडटा. मेंढरां ताचो मेंढरां तेचो ताळो आयकतात. ताळो आयकता. कितें कोत्ता मेंढरां तेचो? ताळो ताळो आयकता. त्या गवळ्याचो ताळो आयकता. पयलीं कितें करतालीं आमी, कोणाचो ताळो आयकना, कोणाच्या फाटल्यान. आतां ताळो वळखता आमी, बरो कोण आनी वायट. कित्याक आमी उतरान आसता तेन्ना आमकां कळटा हो कोण आमचेशी उलयता काय. ताका लागून आमी उतर शिकपाची गरज आसा. नाजाल्यार आमकां कहो कळटलो ताळो कोणाचो तो? उतर जर आमचेशी ना जाल्यार आमी कसो वळखतलो? रिलेशन ना आमचे कडेन. कंटिन्यू म्हणटा न्हू, आमचेशी तर रिलेशन ना तेचेशी, आमी कशी वळखतली? वळखोंक जाता? आतां आमच्या आवयचो बापायचो ताळो आमी वळखता. कोणी फोन केलो, तुजी आवय म्हटलो म्हणून, आमी ताका वय म्हणटली कोणी पयसलो कोणाचो ताळो, ताका आमी म्हणटली ना. कित्याक ना म्हणटली? ते म्हणटा न्हू तुजी आवय हांव उलयतां. आवाज वळखता. कित्याक? तेच्या बरोबर तुमी आमी कितें केलां? रिलेशन दवरलां आवयशी बापायशी. इवन आवयचो कोणी तर ताळो काडून, आवयन म्हाजे ताळो काडलो आनी उलयलें जाल्यार हांव वळखता न्हू. आमी रोखडेच म्हणटा न्हू, कितें जालां गे तुजें? फकाणां कित्याक करताय? तूं मगे ती अशें म्हणिना. कित्याक आमी तेज्या वांगडा रिलेशन दवरलां आनी तिच्या वांगडा आमी रावल्या आनी तिजो आवाज आमी वळखता. जेन्ना आमी हे खऱ्या गवळ्याचो आवाज केन्ना वळखतली? जेन्ना आमी तेजे कडेन रिलेशन दवरतली तेन्ना, जेन्ना तेजे कडेन सोयरीकूच आसतली. आमच्या आवय बापाय कडेन आमची सोयरीकूच ना. 24/7 आमी आवय बापाय कडेन ना आमच्या. ते उलयता तो ताळो आमकां खबर आसा न्हू. तशेंच आमकां हे जेजूशी सोयरीकूच दवरपाक गरज आसा. तेन्नाच आमी ह्या बऱ्या गवळ्याचो ताळो आयकतली आनी तेचो पाटलाव करतली. नाजाल्यार जावचें ना आमकां पाटलाव करूं. आतां कितलीं जाणां म्हणटा जेजूचे जेजूचे, पूण तांकां पाटलाव करूंक जाता? ताळो वळखोंक कळटा? ना. खूब जाणां आसा. कित्याक? रिलेशन ना, सोयरीकूच ना तेंचेशी, म्हणून तशें जाता. आमकां जर जाये खऱ्या गवळ्याचो खरेंच आमकां चिटको, तेज्या वांगडा आमी सोयरीकूच जोडूंक जाय. तेज्या वांगडा आमी टायम साडूंक जायो. ह्या उतरां वांगडा, म्हणजे हे उतरांसून आमचेशी उलयता, तेज्या वांगडा आमी टायम घालपाची गरज आसा, आयकपाची. फुडें कितें म्हणटा? आनी आपल्या मेंढरांक तो आपापल्या नांवान उलो करता आनी तांकां भायर व्हरता. तांकां भायर व्हरता. कित्याक व्हरता भायर? तांकां चोरोंक व्हरता. पळय तो कितें म्हणटा, तो आमकां सगळ्यांक नांवान उलो करता न्हू. जेन्ना केन्ना नांवान उलयतलो तो आमकां? जेन्ना आमचें तेज्या वांगडा रिलेशन आसतलें तेन्ना तो आमकां नांवान उलो करतलो आनी आमी तेजें आयकता. आतां पळय हांगा तुमकां कोणी सांगलें रिटेटा तेचो ताळो आयकोवंक आमी नांवान आमकां आपयल्या न्हू. तो एकी कडेन सांगता सगळ्यांक नांवान आपूण एकठांय केल्या. नांवान तेणी आमकां आपयल्या आनी आमी हांगा एकठांय जाल्या. नांवान आपयल्या न्हू. तोच सांगता आपूण तांकां नांवान उलो करतलो. आमी पळयलां माजरां बिजरां घरान पोसता तांकां नांव जाता ती उलो केल्या उपरांत येयना. हां, ब्रदराक सारकी खबर आसतली. तो माजरां म्हाका गाडयेन येतना पिक्चर दाखयतालो. तूं नांवान आपयता न्हू तांकां आनी ती येयना मागीर तुजो ताळो आयकता न्हू. कित्याक ताळो वळखता तुजी ती? न्हू, कित्याक वळखता? तुज्या वांगडा तेंच्या वांगडा तुवें टायम सारलाय न्हू. तूं तेज्या वांगडा रावलाय, तांकां जायते गरजो तेंच्यो दिताय, म्हणून तो तुजो ताळो आयकता. तूं येयना फुडें. ते आतां तूं आतां 5 दीस रावतलें, ती आतां कितली तुजो ताळो आयकपाक अशी अशी तुका सोदतली न्हू. कित्याक तूं ना म्हणून. आनी हो आमचो गवळी न्हू 24/7 आमच्या वांगडा आसा. आमकां सोदपाची गरज ना ताका.
तेजो ताळो आयकपा तुका मागीर सोदतली तशीच आमी एका टायमार आसले आनी तसोच हे घोवळ्याची खबर सांगता तो नांवान आपयता तो नांवान उलो करिना आमी माजरांक बीन नांवान उलो करिना मनशांची नांवां दिता कुत्र्यांक बीन वय न्हू एक जोक आमगेर पेटो आसलो कुत्रो तेजें नांव कितें आसलें सँडी आनी आमी उलो करताले सद्दां आनी एकलो भावाचो फ्रेंड येयलो तेजें नांव आसलें सँडी आमकां खबर ना आमी सँडी गो आवट म्हटलें तो समजलो आपणाक गो आवट म्हणटा म्हणून तो भितर आसलो न्हू पेटो भायर वच म्हटलें आमी इतलेंच तुमी जाणा कितें जालें तें ताका लागून मनशाक मातशें चिंतून नांवां दवरा तोच म्हणटा न्हू नांवान उलो करतले म्हणटा आमी नांवां दवरतना बसून सारकी दवरपाक जायी गो आवट म्हणल्यार तो भायर गेलो आनी भावाचेर तापलो आपणाक आपयला म्हणून तुज्या भयणी आपणाक चिंतून खूब स्टोरी खूब जाणांची स्टोरी मागीर हे सांगिना फुडें शॅर करना फ्रेंडां आपआपली स्टोरी सांगपाक लागली त्यो नाका आमी आतां शिकता कितें आमच्या देवान आमकां नांवां दवरल्या आनी तो नांवान आमकां आपयता ह्या नांव बसून आमकां म्हणटा ए म्हाका कित्याक नांव दवरलें असलें पूण आमकां देवान नांव दवरलें तें तो म्हणटा न्हू आपूण तुमकां नांवान उलो करतलो नखेत्रांक बसून तेणी नांवां दवरलेलीं आसा तो म्हणटा तांकां नांवान उलो करता देव आमचो आमकां सगळ्यांक नांवान एकठांय केलें हांगा उलो करून न्हू आनी आमी आयकलो तेजो ताळो बऱ्या घोड्याचो ताळो आयकलो आमकां आपयता आमी या हिंडान गोट्यान होडान कितें कितें म्हणटा हडपान आमी हांगा आनी तो दार आमचें तो आमकां आपयता आनी आमी तेच्या फाटल्यान वयता केन्ना तेजो ताळो आमी वळखतली जेन्ना आमी तेच्या वांगडा रिलेशन धरतली तेन्नाच आमी हे बऱ्या घोड्याची पाटलावदारा जातली चड गरज आसा आमकां हे देवाचें उतर शिकपाची चड गरज आसा ह्या देवाच्या उतरानूच आमी खऱ्या घोवळ्याक वळखोंक कळटली जेन्ना आमी शिकतलीं हें देवाचें उतर तेन्ना आमकां कळटलें कितें तरी आमी आयकलें पासून जाल्यार देवाचें उतर कितें तें आमकां रोखडेंच उलोवंक जातलें जाल्यार आमकां जावचें ना आमी परत इवन आमी जेजू म्हणटलीं पूण परत आमी दुसऱ्याचो परक्याचो ताळो आयकतलीं आनी परक्याच्या फाटल्यान वयतलीं कितें बरें परकोचें आमी लायफ आमचें पळयलां न्हू पयलींचें लायफ जेन्ना आमी दुसऱ्याचो ताळो आयकून कितें जालें आमच्या लायफान तें आमकां खबर आहा आतां आमकां खबर आहा हे बऱ्या घोवळ्याची जेन्ना आमी पाटलाव करता रिलेशन करता तेन्ना आमच्या भितर कितें येता फस्ट ऑफ ऑल शांती येता न्हू मनान भावा म्हणजे एक उमेद येता आतां लॉकडावनाचेर जेन्ना आमी हें उतर उलयताले तेन्ना स्वामी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना कितें दिसतालें एक एका वाटेन न्हू सांडलेली कशी आसली म्हणजे एका वाटेन भिरांत आसली आतां कितें खातली पूण त्याच टायमाचेर उतर ताळो आयकलो हांव तुजो बरो गवळी कांयच तुका उणें जावंक दिवचो ना आनी खरेंच कितलें एक वर्स कितें आसलें न्हू कांयच उणें जावंक ना बरें बरें खाल्लें आमी कशें कितें तें आमकां खबर ना पूण बऱ्या घोड्याचो ताळो आयकलो तेन्नाच तें घडोवन येयलें सगळें लायफान आनी चिंतना आसली ती गेली कित्याक तेजो ताळो आयकलो न्हू हांव तुजो बरो गवळी ताका लागून आमी तेजो ताळो आयकपाक शिकोवंक जाय फुडें कितें म्हणटा सिस्टर John 10 verse 4 हे वाचला आपल्या मेंढरांक भायर हाडटोच तो तांचे फुडें चलता आनी ताचो ताळो वळखतात देखून मेंढरां ताचे फाटल्यान वेतात तो when he has brought out of his own he goes before them and the sheep follow him for they know his voice कितें म्हणटा तो हाडटा आपल्या ओन आपणाचे खाशा तांकां हाडटा तो आनी तेच्या फुडें तो चलता आतां आमी जेन्ना गवळी म्हणटा तेन्ना आमच्या फुडें कोण चलता
गवळी चलता आनी ती शीप तेजे आवाज फॉलो हिम म्हणजे तेच्या फाटल्यान वयता तेजो सारको आवाज वळखता. जेन्ना कोयडिलो तेन्ना तो आमच्या फुडें वयता न्हू. आमकां कितें लागतलें वायरस बीन हो हे दुयेंस पिड्यार लागतली आमकां हां ह्या उमेद शिकयताली. तेन्ना तेंच्या भितर एक कॉन्फिडन्स येतालें कित्याक खरेंच तो हांगा आमच्या फुडें वयता. आतां आमच्या फुडें कोण आसा जाल्यार ताका पयलीं एटॅक करतले न्हू. कोणी मारूंक येयलो जाल्यार तुका मारतलो फाटल्यान पडटले कितें जावंक जाय जाल्यार फाटल्यान येतले पयलीं काय फुडें येतले फुडें येतले. वो गवळी जो जेजू म्हणटा आपूण तांबडे आहा पळयला तो जेजू सांगता आमकां आपूण तुमच्या फुडें आसा फुडें आनी आमी फाटल्यान आसा. तेजी शीप तेजी मेंढरां आमी खंय आसा फाटल्यान आसा. आतां कितें जातलें तें फुडल्यान जातलें न्हू तो सांगता आनी आमी तेजो ताळो आयकून तेज्याच फाटल्यान येतली. आतां ही सुणी माजरां कोण आमी पोसता ती कित्याक आमचो हांव ताळो आमी तांकां बरो टायम केला तांकां म्हणजे मोग दाखयला तांकां जेवण टायम टू टायम सगळें तांकां आवडटा तें दिलां म्हणटा ती कितें करता आमच्या फाटल्यान येता न्हू वचना फुडें. आमचो आजुनूय संडे आमकां पयलो म्हणटकूच अशी अशी शेपडी हालयता म्हणजे तो जाणा आतां कितल्या वर्सांनी बसून कितल्या म्हयन्यांनी बसून वच तो कित्याक तेजे कशें आमी टायम सारला ताका आमी जाय म्हणजे तेजी गरज ती आमकां खबर आसली आमी ताका म्हणून तो आमचो ताळो सारको आयकता. आमचो इवन आमचो असो आवाज बसून पावलांचो तो जाणा. तसो जेजू म्हणटा आपूण तुमचे फुडें चलता आपूण तुमचो आमचो ताका ताळो येता आनी आमी तेजो ताळो आयकता. मागीर 10:5 कितें म्हणटा परक्या फाटल्यान ती वचनात पूण ताचे सरशिल्लीं ती पळोवन वेतात. कित्याक 5 न्हू 5 दे डू नॉट नो द वॉयस ऑफ द स्ट्रेंजर. तांकां आवाज आयकून अ स्ट्रेंजर दे डू नॉट नो फॉलो बट दे वील फ्री फ्रॉम हिम फॉर दे डू नॉट नो द वॉयस ऑफ द स्ट्रेंजर. हे परक्यांचो ताळो आयकून तेचो पाटलाव करिना ती. जेन्ना आमकां आतां कळ्ळें आतां पयलीं आमी परक्याचो ताळो आयकून फाटल्यान वयतालीं न्हू वयतालीं. आतां आमी जेजूचो उतरान रिगलीं आतां वयता आमी कितलो परको आफयला जाल्यार वयता आमी. आमकां जाय तें सांगता कितें कितें पूण आमी वयता आमी कितें करता हेजोच पाटलाव करता कित्याक आमकां खबर आहा ह्या उतरान आमकां जिवीत आसा. हेजो तेजो ताळो आयकता तितून आमकां कितें आसा जिवीत आसा. तितून आमकां सारकें भलायकी आमचें जिवीत घोटाय आसा आमकां पदवी आसा हे सगळें आमकां घोटाय येता पावरफूल पावर येता न्हू आमचीशी ह्या उतरान. जेन्ना तेजो ताळो आयकता तेन्ना हांव सांगता तुमकां लॉकडावनार सारकी सांडलेली म्हाजी खूब जाणां म्हणटालीं टेस्टिमनी जेन्ना हें उतर आयकना फुडें स्वामी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना तितून सारकी घोटाय येवपाक लागली ह्या ताळ्यान. ताका लागून मागीर ती परक्याचो ताळो आयकूंक वचोंक ना. अमके कडेन अमकी मेली ती ना ना भिरांत येवंक ना आनीक येतलो फुडें हें जातलें ना उलोवन कॉन्फिडन्सान उलयताली. म्हाजी मावशी म्हणटाली कोणी म्हटलें न्हू परत आनीक कितें जावपाचें हे मामाचे पेडी कितें तरीशी म्हणटाली म्हणजे हें कितें अशेंच उरलेलें आसा कोणाचें कोण आयकता काय म्हणटाली. हें सदांच जावपाक अशें एक ओपार कशी मारताली सगळ्यांक म्हणजे म्हटल्यार पुरो आसलें आनीक 15 दीस जातले हें कितें सद्या हें धरलां कांय ना जेजू ना अशी म्हणटाली. म्हणजे त्या टायमाचेर आमी कॉन्फिडन्स घेतलेलो कोणी सांगू हें जातलें तें हें जातलें आमी आयकनासलीं कित्याक आमी तेन्ना बऱ्या गोळ्याचो ताळो आयकूंक शिकलीं. पयलीं कितें जालें कोणी सांगलें आतां अशें जातलें भायर सरोंक जायना मास्क घालूंक जाय हें सगळें आयकलें आमी आनी भिरांत घेवन आमी बसलेलीं. हांव पयलीं बसलेलीं एकूच उतर हांवें ब्रदरीचें आयकलें आनी टिचींग आयकतालीं तरी जाय ही भिरांत आसली एकूच टेक द एनॉयंटींग एंड प्रीच. ते वखदाचेर हांवें जेजूक म्हटलेलें खंय घेवन वयतलें खंय प्रीच करतलें सगळें बंद. पूण कॉन्फरन्स क्लासीचेर तेन्ना न्हू म्हाका पयलीं घोटाय येयली पूण मागीर दुसऱ्यांक दिवपाक कित्याक हांव आयकूंक शिकली बऱ्या गोळ्याचो ताळो.
बरे घोड्याचो ताळो आनी कोणी दुसऱ्याचो ताळो आयको तो ताळो आयकूना ते आमकां कांयच आमी त्या वायरसान मरपाक आमकां देवान रचूंक ना. कसलेच दुयेंसान मरपाक देवान आमकां रचल्या हा आमकां कसलेच दुयेंसान मरपाक देवान आमकां रचूंक ना. Psalms 91:16 दिस लायन गॉड हॅज ब्लेस अस विथ अ लॉंग लायफ. देवान आमकां बरी जिवीत चे लॉंग लायफ म्हणजे नातरां पोंटुरां पळयता तसली जिवीत जिवच्याक देवान आमकां वेचून काडलेली आसा. जेन्ना आमी हो ताळो आयकतली गॉड हॅज ब्लेस देवान आमकां लांब आवका पासत रचला ते ताळो आयकूंक जाय आनी त्या बऱ्या गवळ्याचो पाटलाव करतली आमी. परको सांगतलो तूं मरपाचें आसा हे दुयेंसान. तूं आयकतलो आयकतलो तूं पयलीं आयकतली आसली. आतां आमी कितें केलां ट्रेन केलां आमकां कितें बऱ्या गवळ्याचो ताळो आयकूंक शिकोवपाक तेजें उतर आनी तेजेरूच आमी डिपेंड रावतलीं न्हू. हां आतां तुका सांगलें हें तुका दुयेंस जालां ह्या दुयेंसान तूं आतां मरतली 4 दिसांनी. तूं आयकतलो कित्याक आयकचें नाय. तुजें रिलेशन आहा न्हू देवाशी. तुका देवाचें उतर तूं ताळो आयकूंक येता न्हू तुका आपणें रोसलां लांब आयकपा पासत नातरां पोंटुरां पळोवपा वयता तसलें जिवीत जिवच्याक आपणें तुका रोसला. हो कोणाचो आवाज बऱ्या गवळ्याचो आयको आनी तुका परको सांगतलो परको तुका वयल्यान आनी भिरांत हाडटलो तुका सगळी काळजान तुज्या. तूं मरतलें रे हे दुयेंस जालां तुका. हां हो बरो गवळो कित्याक आमकां जिवीत दिवंक येयला म्हणटकूच तो कितें करतलो आमकां जिविताची उतरां दितलो. जेजू कित्याक येयला आमकां जिवीत दिवंक येयला सुभामपणाचें ते लांब आवकाचें जिवीत दिवंक येयला म्हणटो तो आमकां जिविताचेच फुडें व्हरपाचें जिवीत त्योच खबरी सांगतलो. तीच उतरां आमच्या कानाचेर घोयटली जेन्ना तूं तेज्या वांगडा रिलेशन दवरता कंटिन्यू रावता पळय तेन्नाच. फुडें मागीर तेजें सगळें म्हणटा तेजें दीस म्हणजे स्पीच जिजस यूज वीथ देम बट दे डू नॉट अंडरस्टँड वॉट ही वॉज सेयींग टू देम. ते लोक आसलो तांकां कळचो ना कित्याक तेंच्यांनी कितें केलां ट्रेन तेंची कान तेंचे कितें केलां त्या लोकांनी कितें केलां कान आपणाचे परक्याचो ताळो आयकपाचें न्हू. जे कोणांनी ट्रेन केलां न्हू आपणाचें उतर संवसाराचें उतरां आयकूंक तांकां न्हू बरो गवळी कितें सांगता तांकां कळचें ना. इवन तांकां सांगची देवान तुका मागलां लांब आवका पासत कितें सांगता हितून लोक मेलो तो कित्याक तेंच्यांनी ट्रेन करूंक ना न्हू. ते परक्याचो ताळो आयकता हे म्हणटा आतां हांगा तांकां दे डू नॉट अंडरस्टँड वॉट यू वॉज सेयींग. जेजू कितें म्हणटा तांकां तें कळनासलें कित्याक ते कोणाचो ताळो आयकताले. एक टायम आमकांय आसले आमी म्हणटालीं जेजूच्या गायनी बरें जालें बेश्टेच दोतोर आहा म्हूण म्हटल्यार कित्याक त्या टायमाचेर आमी कोणाचो ताळो आयकतालीं हां कोणाचो ताळो आयकतालीं स्ट्रेंजर म्हणटा न्हू आनी तेज्या फाटल्यान वयतालीं आमी. जेन्ना आमी सारके बऱ्या गवळ्याचो ताळो तो जिवीत दिताचो जिवीत दिवंक येयला आमकां सुभामपणाचें लांब आवकाचें तेजो ताळो आयकूंक लागली तेन्ना कितें जालें परक्याचो आवाज वळखोंक ना आमी. समजलें तेन्नाच्यान आतां तुमकां परक्याचो पाटलाव करता तुमी पयलीं करतालीं तशी कित्याक आतां आमचें रिलेशन आसा कोणा कडेन रिलेशन आसा जो गवळी आमकां जिवीत दिवंक येयला तेजे कडेन जो गवळी आमकां मागला आमकां लांब आवका पासत. Psalms 118:17 आहा न्हू आय वील नॉट डाय आय वील लीव डिक्लेअर द वर्क ऑफ द लॉर्ड. Psalms 118 न्हू 117 was 17 118:17 तो म्हणटा न्हू आमी पयलीं कोणाचो ताळो आयकलेलो म्हाकाय सांगलेलें जॉयंटीस आसली न्हू म्हाका तूं मरतली जॉयंटीस लायफ टायम आसा सो तुवें टॅबलेटां घेवंक जाय घेयना जाल्यार तूं मरतली.
पूण देव म्हणटा आय वील लीव, आय वील नॉट डाय, आय वील डिक्लेअर द वर्क ऑफ द लॉर्ड. हे उतर आमकां जेन्ना बऱ्या गवळ्याचो तावो आयकूंक येता, आमी म्हणपाक जाय. तुका कोणी सांगलें हांव मरपाचो आसा, आमकां अरे तूं मरचें ना, तूं जेतलो, लांब म्हाका पासत, तूं जेतलो देवाचें उतर परगोटूंक. ही बरी खबर सांगपाक तुका जेजून साल्वार केला म्हणून. हें आतां म्हाका हांव सांगता न्हू, म्हाका जॉयंटीसांतून जेजून निवाळ्ळा म्हाका. हीच बरी खबर. येस, डिक्लेअर द वर्क ऑफ द, हें देवाचें काम म्हाज्या भितर चालू केलेलें तें हांव परगट्टली. केन्ना आमी बऱ्या गवळ्याचो ताळो आयकतली आनी ताचो पाटलाव करतली. सदांच तुका तो शिकयतलो. शिकयता न्हू, आतां नेवी हाडली तांकां मातशें मातशें कितें कितें शिकयता न्हू. माजरांक, कुत्र्यांक ट्रेन करता न्हू. एक पेरट सारको नांवान उलो करतालो फॅमिलीन खंय, तांकां शिकयला न्हू. सदांच शिकयला. एकदां शिकयला सदांच. तशेंच जेन्ना आमी हें बरें गवळ्याचो तावो आयकता, तो पाटल्यान वयतली न्हू, तेन्नाच तो आमकां एक एक शिकयत रावतलो. कोणी सांगलें न्हू, परक्यान कितें सांगलें आमी आयकची ना, तो आमकां रोखडो शिकयतलो. शिकयना आतां एका म्हयन्यानसून तुका आतां ट्रेनींग दिवंक ना. इल्लें एकदां शिकयलें तुका, आतां तुका शिकयता आसा न्हू, तुजे कडेन उलयत आसा. तसोच आमचेशी तो उलयत आसा दिसपटो जिवितान. आमच्या तेज्या फाटल्यान आसता तेन्ना. आतां एक बरो गवळी जेन्ना गोरवांची बीन तांकांय शिकयता, तांकांय ट्रेन कोत्ता न्हू. मारून मारून आमकां मारिना, आमकां बेश्टो आमकां मारता गवळी आमचो ना न्हू. सो सदांच आमी जेजूचो पाटलाव करूंक, परक्याचो ताळो आयकूंक आनी बरे गवळ्याचो ताळो आयकूंक शिकोवंक जाय. हो देवचार 1 Peter 5:8 कितें म्हणटा आमकां, तो आमच्या भोंवतणी, हो परखो आमच्या भोंवतणी आसा, तोय आमच्या वांगडा उलयता. 5:8 तो आमकां रावता. आपल्या फाटल्यान येवपाक, तोय आपणाचो हिणान व्हरपाक आसा. जेजूय म्हणटा आपूण आपणाच्या हिणान वता, तोय तो आमकां हिणान व्हरपाक आसा. ताका लागून आमी सदांच ताळो आयकोंक शिकोवंक जाय, म्हणजे देवाच्या उतरांत रिगोवन रावंक जाय. तेन्नाच कळटलें न्हू आमकां. देवाचें उतर वाचीत ना, आयकत ना आनी बरें जेजू म्हजो गवळी म्हणटा जाल्यार आमकां तेजो ताळो आयकूंक कळटलो. ना न्हू. चड गरज आसा तेज्या वांगडा रावपाची, तेज्या उतरान रावपाची, शिकपाची. जायतो लोक म्हणटा आमकां उतर कितें, उतर कितें, कांय फायदो ना, खबर ना आमकां. फायदो ना म्हणटा, खबर ना आमकां. ह्या बऱ्या गवळ्याचो ताळो आयकोंक आमी शिकोवंक ना, म्हणून आमकां दिसता हें उतर नाका. ती उतर जो शिकयता तांकां नांवां थेयता, पूण एक्चुली तशें न्हू. उतर हें आमकां गरजेचें. इवन आमकां जेन्ना आमकां जिवीत जाय, ह्या उतरानूच जिवीत मेळटलें. समजता? नेक्स्ट लायन पळोवया, 7. Thank you, Jesus. Same. So Jesus again said to them, truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. आपूण एक दार म्हणटा तो. आतां गवळ्यांचें कितें दार, एडाचें. देखून जेजून आनीक एक फावट तांकां म्हणलें, खरेंच हांव तुमकां सांगता, हांव मेंढराचें दार. जेजू कोण? मेंढऱ्याचें दार. आतां दार हे आनी जेजू दार आनी म्हणटा तो एक गवळी म्हणजे एक गायड कसो तो दाराचेर आसा. कोणी भितर सरो येता?
जेजूची परवानगी घेवची पडटली आनी मागीर येवचें पडटलें. जेन्ना तूं सोरे सोत मानता हांव खरेंच सीप एक सांडलेली मेंढर आनी तेन्ना जेजू असो आमचो राखण करता. कोणाच्या तेजे परवानगी शिवाय आमच्या भितर कोणूच येवं शकना. हे मेंढऱ्यांक कोणूच त्रास दिवं शकना. पूण आमी येता आतां ट्राय आमी म्हणटा आमी मागण्यांनी असो म्हूण ट्राय, पूण आमचीं उतरां खंय तरी आमी चुकता. तेका लागून तेका दारान वाट मेळटा भितर येवंक. कळटा? आमी मागण्यांनी आसा, आमी खंय तरी भिरांत नाल्यार कितें तरी आसा तेन्ना तेका दार वाट मेळटा. एक दार बसून तेका पुरो भितर येवचें. तेका लागून तो म्हणटा आमी सारकी तेजो ताळो आयकूंक जाय आनी सारकी त्या ताळ्यानूच त्या उतरानूच रिगोवन रावूंक जायी. तेन्नाच तो आमचें खरेंच राखण करता. एक कितें म्हणटा, ऑल हू केम बिफोर मी आर थीव्स अँड रॉबर, बट द शीप डू नॉट लिसन टू देम. पयलीं येयल्ले जेन्ना बरो गवळी आसलो तेन्ना सांडलेलो तो म्हणटा येयल्लो, पूण म्हणटा बोकड्यांनी आयकूंक ना. तो कित्याक येयल्लो? चोर राखोंक मेंढऱ्यांनी थीव्स कम रॉब, तुका चोरूंक येयल्लो तो, तुजे भितर आसल्या देवाचें उतर चोरूंक. पूण तेंच्यांनी आयकूंक ना म्हणटा. And the door, if anyone enter by me, he will be safe, and he will go in and out and find pasture. कितें म्हणटा तो? जी कोण तेजो ताळो आयकता आनी तेजो भितर रावता ती साल्वार जाता. एंटर मी ही वील सेव. आनी ती भायर भितर येवं शकतली. आतां एका बा म्हणटालो आमकां, ती आतां भायर बीन सोडल्यार वयता आनी भितर येता, भायर सोदता भितर येता. सगळें संवय जाता न्हू. तशी आमी तेज्या भितर भायर गेली बसून जाल्यार आमी रोखडीच तेज्या उतरान येता न्हू. येना परत आमी रोखडीच भायर भितर तेज्या उतरान आमी सरो शकता. जेन्ना आमी खरो गवळी म्हणटा पळय तेन्ना. आतां आमी आयकलेलें न्हू. आमी आतां हें कंप्लीट करया. 10 Thief come to steal, kill and destroy, but Jesus come to give us life and fullness. लायफ इन फुलनेस. जेजू आमकां कित्याक येयला? जिवीत दिवंक. हो चोर येयला नागोन उडोवंक, जिवेशी मारूंक आमकां. चोर येयला आपणाचो ताळो आयकूंक घे म्हणून सांगूंक येयला. आनी तेच्या ताळ्यान कितें आसा? बरें आसा उतरां? तुका वायट करपाची उतरां. आमी ओदोच्या मदल्या सॅक्शनान कितें शिकतालीं? फर्स्ट सॅक्शनान आमी सिस्टर कितें शिकयताली आमकां? रक्तपात. हां, रक्तपात ओस्तुरीचें शिकयताली न्हू. तिणी पयलीं कोणाचो ताळो आयकलेलो? आं, पयलीं स्टार्टींग डॉक्टर म्हणजे परक्याचो आसतलो न्हू. जेजूचो ताळो आयकूंक ना तिणी. हां, तेन्ना कितें जालें तिचें? मार्क 5 आसा तें 25 ऑनवर्ड. ते कितें जाता तिचें? जेन्ना ती परक्याचो ताळो आयकता, जेजूचो न्हू दुसऱ्याचो ताळो आयकता, तेन्ना कितें जाता? वाच पळया मार्क 5:25. पळया न्हू आमी कितें जाता तें. जेन्ना आमी परक्याचो ताळो आयकता तेन्ना आमच्याय जिवितान कितें जाता तें कळटलें. आतां ते ओस्तुरी कितें करताली पयलीं? आतां आमी आयकता एक सिकनेस येयलें म्हणटकूच कितें करता आमी? हाया दोतोरा कडेन त्या दोतोरान पयशे उरता? हां आं ना न्हू. तशेंच तिची गोत जाली परक्याचो ताळो आयकलो तेन्ना. 25 12 वर्सां रक्तपात जाल्ली. 12 वर्सां रक्तपात जाल्ली. थंय एक बायल आसली. बाल आसली. सबार वयजाचें वखद करताना जायते सोंसूनय आनी सगलो आपलो दुडू खर्चूनय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो. पूण आतां आमी साबार वयजाचें म्हटलां, पूण आमी एग्जाम्पल घेतला. आमी सांगूंक ना दोतोरागेर वचनाका म्हणून, दोतोरागेर वचपाक जाय. एक एग्जाम्पल आमी घेता परक्याचो, म्हणजे कितें जाता पळय तें. हां, आमी दोतोरागेर वचपाचें, तेजी वखदां घेवपाचें, पूण जेजूचेर पयलीं
उतराचेर तेज्या विस्वास दवरूंक जाय आमचो बरो गवळी हो आमकां कांयच जांक दिवचो ना मेन्शन पयलीं सांगता एग्जाम्पल हें म्हणटा गेली आपूण आनी कितें जालें म्हणटा कांयच इतले दोतोरां कडेन गेली तिचे म्हणटा कांयच बरेंपण येवंक ना मागीर फुडें कितें सांगता पूण तिची गोत अदीक पास्ट जाली तिचे कडेन पयशेय नासले सगळे पयशे खर्च जाल्ले खंयचेर ह्या दुयेंसाचेर आमकां एक खबर आसा एक दुयेंस येयलें म्हणटकूच कितें जाता तें कित्याक आमी जेन्ना न्हू म्हाज्याच लायफान हांव सांगता जेन्ना हांवूय बीन अशें हांव दोतोरांक वायट म्हणना तेच्या वखदांनी आमकां मेळटा बरेंपण मेळटा मेळना न्हू मेळटा पूण आमचो जेन्ना चड फोकस आसता हे देवाच्या उतराचेर न्हू तेन्ना चड कित्याक जेजू म्हणटा न्हू आय कम टू गीव यू लायफ जेजू येयलो आमकां जिवीत दिवपाक हें जिवीत तें जिवीत तिका खंय मेळटा तिका सारकें पेखोवणेचें लायफ खंय मेळटा जेन्ना ती एक तिजें सगळें काबार जाता आनी परिस्थितीची पास जाता ताका चलोंक पासून जायनासलें कित्याक एक भयण आमकां सांगताली 10 दीस एक टेस्टिमनी दिल्या तिणी सॅटर्डे ती म्हणटा 10 दीस आपणाक बिल्डींग जाल्यार आपणाक चलोंक जायनासलें अस्कोच जाल्ली सारकी रांदूंकूय खंय दिसनासलें 10 दीस आनी 12 वर्सां कितलो डिफरंट पळयला आनी मागीर तिणें कितें केलें तें आयकया कसो बरे गोळ्याचो पाटलाव केलो तिणी तो जेजूची खबर आयकून जेजूची खबर आयकून तिणी ती लोकां मदल्यान गेली आनी ताच्या आवरणां फाटल्यान तिणें हात लायलो ओके कितें म्हणटाले तिका तिणी कितें आयकलेलें न्हू आतां आमी आयकता जेजूची खबर आयकता आमी तिच्या भशेन आमी विस्वास दवरता आनी मेडिटेट करता दवरपाक जाय डिफरंट आहा दवरूंक जाय एक्चुली आमी कितें म्हणटा तो तिणें आयकलेलें आनी ती कितें म्हणटाली तेच्या आंगोस्टोणाक हात लायल्यार म्हाका पेखोवणी मेळटली सारकें न्हू तेच्या आंगोस्टोण तिणें आयकलेली खबर एकदां आयकलेली आसतली एक टेस्टिमनी आमी कितल्यो टेस्टिमनी आयकता पूण आमी ते टेस्टिमनीक तेतून भितर कितें आहा तें एक उतर घोट धरून रावता त्या बऱ्या गवळ्याचो ताळो भितर आयकता आमी ते टेस्टिमनीन तिणी ते बऱ्या गवळ्याचो ताळो आयकलेलो म्हणून तिणी कितें केलें तें ताळो आयकलो तें उतर परत परत ती म्हणपाक लागली आनी तिणी कितें केलें जें एक्चुली न्हू त्या टायमाचेर तिका फातरून मारपाची अशी कोणी आंगार जाताले न्हू ती भायर सरोंक जायनासली बायलां तेंची नदर अशें एके कडेन वाचल्यान दादल्याचेर पडोंक जायनासली पूण तरी जाण तिणें कितें केलें कितलो कॉन्फिडन्स घेतलो कसो तिका कॉन्फिडन्स येयलो ती कंटिन्यू रावली न्हू बरें गवळ्याचो ताळो आयकत रावली न्हू कितें आयकलो ना तें परत परत तेच्या आंगोस्टोणाक हातूंत लायल्यार बरी जातली तें तिका तितून भितर कॉन्फिडन्स येयलो आनी बोल्डनेस येयलें तिका भायर सरपाक एक्चुली ती भायर सरपाक जायनासली आनी ती भायर सरनासली आमी जेन्ना आमकां कॉन्फिडन्स बोल्डनेस केन्ना येतलें आमकां आनी आमी देवाचें उतर उलयता आनी तेन्ना आमकां खबर आसतली हे बऱ्या गवळ्यान आमच्या पासून सगळें करून दवरलां न्हू हें सगळें करून दवरलां आमकां कांयच उणें ना म्हणटा तो कितें म्हणटा आमकां कांयच उणें ना आमच्या लायफान जेजू म्हजो गवळी कांयच उणें ना हेणी आमकां सगळें दिलेलें आसा तेन्नाच आमकां कॉन्फिडन्स आनी बोल्डनेस येतलें उलोवपाक दुसऱ्यांकूय सांगपाक कित्याक म्हाका खबर आसा न्हू हो गवळीन म्हाका कांयच उणें करूंक ना हांवूय तुका सांगतलें दुसऱ्यांक म्हणून केन्ना हे कॉन्फिडन्स येतलें बेश्टेच येता आतां तिका कॉन्फिडन्स आनी बोल्डनेस कशें येयलें भायर वचपाक कित्याक ती बऱ्या गवळ्याचो तो ताळो आयकलो जेजूचें म्हणटा न्हू तो आयकलेलें तेंच ती उलयताली आनी मेडिटेट करताली थंय कितली गर्दी आसली थोडोच लोक आसलो इतलोच लोक सगळो आमी हदू वाचताली कितें म्हणटालो चेंसतालो ताका चिड्डितालो ताका जागो पासून उबें रावंक नासलो तिका इतल्या दादल्यांसून वाट कशी जाली
इतल्या लोकांसून तिका वाट कशी जाली पळयतात जेन्ना आमी उतर उलयता तेन्ना कोण काम करता जेनेसीस 1:1 1 2 3 कितें म्हणटा पवित्र आत्मा थंय आसलो वस्तूय घालतालो न्हू पवित्र आत्मा आसलो आनी देवान उतर उलयलें तेन्ना काम कोणी केलें थंयचो उजवाड हाडपाचें आतां हिणें आतां इतले गोडदेन तिका वाट कशी मेवळी हे उलयलें उतर तेज्या आंगोसरांक हात लायल्यार बरें जातलें कोणी वाट केली पवित्र आत्म्यान कित्याक ती बऱ्या गोळ्याचो आवाज जेन्ना आमी बऱ्या गोळ्याचो ताळो आयकता आनी उच्चारता न्हू आमकां जे सुवातेर वाट मेळना जे सुवातेर आमकां कश्ट दिसता जे सुवातेर आमकां त्रास दिसता बरेंपण दिसना जेन्ना तूं देवाचें उतर उलयता न्हू तो पवित्र आत्मा तुका वाट करता ते सुवातेर तुका पेखोणी हाडपाचें काम कोण करता हो पवित्र आत्मा जेन्ना बापान उलयलें उजवाड जा कोणी काम केलें आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी हे बऱ्या गोळ्याचो ताळो आयकतले तेजें उतर उलयतली तेन्ना आमच्याय जिवितांत कोण काम करतलो पवित्र आत्मा आतां काम करतलो पूण आमी उलोवंक जाय न्हू कितें करूंक जाय आमी उलोवंक जाय न्हू आमचे कडेन 2 ताळे आयकूंक येतले समका येता न्हू येना आमी आतां आमी जेजू गवळीक म्हजो म्हणून ताका चिटकून रावल्यारूय ताळो येता आयकूंक येना सो ताका लागून आमकां ही गरज आसा ह्या उतरान रिगून रावपाची तेन्नाच आमी खऱ्या गवळ्याक वळखोंक कळटली नाल्यार परख्याचो ताळो सेम कित्याक तोय देवाचें उतर उलयतलो जेजू वांगडा उलोवंक ना लूक 4 चॅप्टर 4 उलयला न्हू फास्टींग टेस्ट येयलें जेजू फास्ट करून बी मागीर ताका टेस्ट येयली आनी तेन्नाच तो उलयता न्हू बरयलेलें आसा न्हू उडकी मार वयरसून सामसान बरयलेलें तसोच तो उलयता पूण आमकां जाणा जावंक जाय हो ताळो वळखोवपाक ताका लागून आमी कितें करूंक जाय रिगोवन रावपाक जाय देवाच्या उतरान आमकां कोण सांगता न्हू कंटिन्यू राव देवाचें उतर आयक कित्याक नाजाल्यार आमी दुसरे वाटेन वयतली न्हू आनी दुसरे वाटेन येयल्यार आमकां कळटा न्हू कितें जाता लायफाचें आमकां एग्जाम्पल आहा न्हू 12 वर्साची ओसुरीचे बिल्डिंग पयलीं ती परक्या तिचें कितें जालें पास जाली गोत पास जाली म्हणटा तिचे कडेन पयशे वचून खर्चून उरोवंक ना जेन्ना तिणी जेजूचे म्हणटा न्हू तें आयकलेलें बरें गोळ्याचें आयकलेलें तेन्ना तिणी पाटलाव केलो तेन्ना ताका जिवीत मेवलें न्हू सुटका मेवळी ज्या गुलामपणान ज्या हितून आसली ती अस्कोतायेन ताका घोटाय मेवळी तिका देवाचें उतर जे परख्याचो ताळो तिणें सोडून दिलो आनी बऱ्या गोवळ्याचो ताळो आयकूंक लागली ती आनी म्हणपाक लागली त्याच वेळार तिका फेकोणी मेवळी न्हू जिवीत मेवलें न्हू तुजे कुडीन तशें आमकांय जेन्ना आमी खरेंच हांगा बसून येयले जाल्यार खरेंच तें देवाचें उतर घेवन आमी गांठीक मारून व्हरतलीं न्हू आनी ते उतराचेर मॅडिटेट करतलीं न्हू तेन्नाच आमकां तें जिवीत मेळटलें जेजू जिवीत दिवंक येयला तें जाय न्हू आमकां नाल्यार तो म्हणटा चोर येता चोरून मारूंक आनी जिवेशी उडोवंक कित्याक शांती आमची चोरूंक येता कितें चोरूंक येता आमच्या जिवितांत जे बरो गवळी उलयता न्हू आमचेशी आनी ते आमी बागलून दवरता न्हू तेजो ताळो आयकून तेजो पाटलाव करता न्हू तो उतरूच ते काडूंक सोदता तेजो ताळोचोच वळख दिवंक सोदिना आमकां हें तेजें काम चोराचें काम कितें चोराचें काम फक्त चोरपाचें मारून उडोवपाचें जिवेशी चोर कहो येता ना सदांच फाटल्यानसून येता म्हणटा आनी कावकान येतालो आनी जर तो फुडल्या दारांसून येयलो जासून जाल्यार आमी वळखता चोर म्हणून आमी दावडटलीं ताका लागून जेजू म्हणटा आपूण दार तो भितर कोण येयलो पासून जाल्यार जेजू तांकां दावडटलो म्हणजे इतलो हो गरो गवळी आमचो इतली सुरक्षा करता इतली राखण करता आमकां सगळे वाटेन आमकां लागता न्हू चारी वाटेन जेन्ना आमी तेजेर सारको भाव तेच्या उतराचेर
हे स्वामी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडना आमी सदांच कातार म्हणटा म्हणिना पूण आमी तेजे डीप अंडरस्टँड वयता आमी तेजे भितर स्वामी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना आनी हे सॉंग्स पासून न्हू हें आसा न्हू तूं तो हय म्हणटा तूं मागीर उणया मागीर उणया ते म्हणजे आमी म्हणटा पूण आमी ते आतां ते 12 वर्साचे वस्तुरे भशेन मॅडिटेट करता म्हणटा आमी म्हणपाचें काम करता आमी ते गायन करपाचें बरें म्हणटा आनी सगळीं म्हणटा बरें गायन पूण तें आमी मॅडिटेट करता आमच्या जिवितान तें लागून घेता खरोच म्हजो गवळी हो म्हाका कांयच उणें जावंक दिवचो ना डियराक वखदां हरण एक एनिमल ते एनिमलाची एक स्टोरी आसा असो गवळी न्हू तेंचो असो राखण करता तेंची ते हरण न्हू अशें सांठयलेलें उदक बीन पियना खबर आहा तांकां न्हू व्हांवता उदक अशें व्हांवता न्हू तें उदक पिवंक जाय तांकां नितळ आनी तेचो गवळी तांकां त्या उदकाशी तांकां व्हरता त्या रानान सुद्दां ते शिवाच्या वागांचे तांकां साल्वार करून इतलो तेंची राखण करता तर आमचो गवळी हो जेजू कितली आमची राखण करता आसतलो सगळ्या दुस्मानाक वचून आमी म्हणटा न्हू म्हाजो दुस्मान म्हाज्या फाटीक कित्याक लागला झगडो ताका लागून तो म्हणटा कितें म्हणटा आय वील फायट फॉर यू म्हणटा न्हू हांव तेजे पासून तुगे झगडटलो हे दुस्मान जे वाटेक येता तेज्या पासून कित्याक आमचो गवळी फुडें आसा न्हू तो झगडटलो म्हणटा ताका लागून तूं ओगीच राव म्हणटा तूं शांत राव आमी कितें करता ते घोड्याक वचून उडकी मारून फुडें वयता झगडोंक वचना दाखयता ताका कितें तें म्हणजे गवळीक थंयसरूच सांगता आनी आमी फुडें वयता तो फुडें आसता तेन्ना ताका लागून तो म्हणटा आपूण तुमच्या पासून झगडटलो कित्याक आपूण फुडल्यान आसा ते हरणांक न्हू डियराक उदीक पिवपाक ते गवळी आसा पळय ताका सगळ्यां कडेन झगडचो पडटा ताका व्हरच्याक रानान डायरेक्ट वचपाक जाता कोणा आं आनी तें उदीक रानानूच बरें वता ताका लागून म्हणटा न्हू तो कित्याक तो फुडें आसा न्हू ताका लागून सांगता खंय तुका वाट मेळना थंय हांव तुका वाट तयार करतलो जंय उदक ना थंय उदक आपूण नदीनसून उदक व्हांवशें करतलो पूण एक कंडिशन सांगता तो पास्ट लायफ विसरूंक जाय तुजें केन्ना करतलो आमकां वाट तयार तो नदी व्हांवशें करतलो जेन्ना तूं विसरतलें तुज्या जिवितान परख्याचो ताळो आयकून तूं पाटलाव केल्ले न्हू तेन्ना तूं सारकें परख्याक विसरतलो तेन्नाच तो तुका वाट करतलो समजता परखो कोण आदल्यो स्टोरी सगळ्यो कोणाच्यो आयकून आमी केल्ल्यो अशेंच परक्याचे जेजूचे आयकून आमी हे बरे गवळ्याचे आयकून आमी घेवन बरोवंक नासले आमी कोणाच्यो घेवन बसलेली परक्याच्यो तो म्हणटा ते सोडून दी आनी पळय तुका हांव वाट ना तेचो वाट तयार करतलो फेकोणी ना तेचो तुका फेकोणी तयार करतलो पूण घोट धरून रावंक जाय 12 वर्साची वस्तुरी ब्लिडींग जाताली तिका आंगार तिका ती कितलीं वर्सां रावली कितले दीस रावली खबर ना पूण ती स्थिर रावली न्हू जेन्ना तिणी जेजूची खबर म्हणजे बऱ्या गवळ्याची खबर आयकली तेन्नाच तो न्ही पाटलाव केलो न्हू तेजो आमकां तशीच करूंक जाय आमी तशीच पाटलाव करूंक जाय जाता आमचेशी हां तिचेशी जाल्यार आमचेशी जावपूच जाय हे बरे गवळ्याचो ताळो आयकता जाल्यार आमकां शिकोवंक जाय आनी तो शिकोवंक तयार आसा तो सदांच जेन्ना तूं शिकोवंक बसता तेन्ना तुका शिकयता तो शिकयता तेची डिजायर आमकां एक तेजें एक काम हांगा कितें शिकोवपाक आमकां हें जें कितें बरयल्लें तें आमकां शिकोवपाक आमी तयार आसा तेजे कडेन बसोंक ताळो आयकून तेज्या हिडान तेज्या हडपान रावपाक तयार आसा
एक शेली कशी जावन मेंढरे आयकोंक तेजेच आनी तेजोच पाटलाव करूं. अजुनूय आमी एकदां एकदां अशी जाता न्हू. पूण सोयरानान येवंक जायी, गरज सोयरानान येवपाची. केन्नाय आमी परक्याचो ताळो आयकून वयता, पूण परत आमी सोयरानान हो ताळो कोणाचो? जेजूची खबर आयकलेली ती जाताली आसतली मातशी मातशी, पूण कितें आयकलें न्हू, जेजूच्या पुत्राचो पाटलाव करूंक जाय परत उठून. कितें म्हणटा आमकां जेजू? सगळ्यो गोत कितें म्हणटा? युअर फेथ हॅज मेड यू होल. तिका सांगता न्हू, तुज्या भावार्थान तूं मेकळी जाली, वच तुका सुटका मेळ्ळी तुज्या भावार्थान. आमकां कितें जाय हांगा? बरे गवळ्याचो ताळो आयकपाक कितें वस्त जायी? भावार्थ जावो तेज्या उतरार धरलेलो, भावार्थान चलोंक जाय. आतां ती वस्तुरी तिणी जरी बरे गवळ्याचो जेजूचो ताळो आयकलो, पूण ती भावार्थान ती चलोंक लागली. दिसनासलें तिच्या आंगोस्तोन दिसतालें बरी जालें दिसतालें, पूण ती भावार्थान सगळें उलोवपाक लागली. तिच्या आंगोस्तोनाक हातूच लायल्यार हांव बरी जातली. खरेंच 1 Peter 2:24 हांव जेजूच्या गायांनीच बरी जाली. हांव खरेंच जेजूच्या गायांनीच बरी जाली. मॅडिटेट करूंक जाय. पेखोणी मेळना? हां मेळटा, पूण आमी तो बऱ्या गवळ्याचो ताळो आयकता ते आमी भावार्थान उलोवंक जाय. भावार्थ भावार्थ म्हणजे कितें? भावार्थ म्हणजे कितें? अनसीन दिसनाच्या वस्तूचेर आमी सोत मानून जिवंक जाय. दिसना आमकां वस्त, आमकां कितें गरज आसा ती दिसना. आतां ते 12 वर्साचे वस्तुरेक तिका पेखोणी जाय दिसताली, पूण तिणी सोत मानलें. तशें आमी सोत मानपाक जाय. ती सोत मानलें आपूण बरी जाली. एकदां एकदां आमकां रोखडेंच पेखोणी दिसना, पूण हो बरो गवळी न्हू आपल्या उतराक विस्वाशी, तो घडोवन हाडटलोच. जें तूं कितें उलयताय न्हू तें घडोवन हाडटलोच. तूं जें कितें मागणें केलां ताका लागून तो म्हणटा, जें कितें तुवें प्रार्थना केलां, मार्क 11:24 म्हणटा, तूं भावार्थ धर पयलीं तुका मेवलें म्हणून. जें तुवें कितें मागणें केलें तें कितें आसन. सो आमकां गरज आहा फक्त भावार्थाची. बऱ्या गवळ्याचो पासून पाटलाव करतले जाल्यार भावार्थान तेज्या वांगडा पाटलाव करपाक जावो. तेज्या बरोबर आमी तो फुडें आसा आनी आमी फाटल्यान, आनी तो आमकां शिकयता. भावार्थ जावो. आतां आमी म्हणटा हांव मागतां. बायबलान मेवला तुमकां खंय तरी मागता म्हणून? बऱ्या गवळ्यान सांगलां मागता म्हणून? सांग सिस्टर खंय आहा? माग. प्रे हां सोद तूं केन्नाय मेवल्यार म्हाका सांग मागीर. पूण म्हाका आजून पासून मेळोंक ना. प्रे कर. प्रे फॉर दीस फॅमिली. प्रे फॉर दीस फॅमिली. मेवला तुमकां ब्रदर जुलियो? मेवला? आं प्रे फॉर दीस फॅमिली. म्हाका जाल्यार कितें मेवला जाणा? जेम्स ते ब्रदर कोण सीक आहा पळय तांकां म्हणटा तो हेल्डर, कोण सीक आहा पळय तांकां हरशीं. आतां फॅमिली पासून माग अशें आसा खंयसर. म्हाका जाल्यार मेवला बरो गवळी कितें सांगता तें. Acts 16:31 कितें म्हणटा? Believe family will be saved. Believe in the Lord Jesus Christ, you and your family going to save. Acts 16:31 फॅमिलीक प्रे कर म्हणटा हांगा ना. तो कितें सांगता त्या चौकीदाराक? तूं म्हणटा एकलोच सोत मान, तूं एकलोच सोत मान जेजूच्या उतराचेर. जेजूचेर म्हणजे तेच्या उतराचेर तूं एकलोच सोत मान. तूं
आनी तुजो घराबो साल्वार जातलो. प्रे म्हणटा ना बरो गवळी कितें सांगता आमकां बिलीव कर. बिलीव. तूं फक्त सोत मान. तूं सोत मान जेजूचेर, ह्या उतराचेर सोत मान आनी तूं आनी तुजो घराबो साल्वार जालो. फक्त सोत मान म्हणटा तो. आतां हो गवळी आमकां कितें सांगता आपणाच्या उतराचेर जो तुमी ताळो आयकता तेजेर फक्त सोत मान. आमी कितें करता प्रे 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 करता न्हू. कित्याक आमकां प्रे करूंक आमची मागणी दिसता रॉंग जातली म्हणून देवाक खबर आसली पयलींच न्हू. आमी कितें करतली आसली मागणी. म्हाजी घराब्यान मरे म्हाजें कोणूच आयकना. आयका सारकें कर. कशी तरी मागणी आसतली आसली न्हू. पूण तो म्हणटा थंयसर माग म्हणी ना. फक्त तूं सोत मान. हो बरो गवळी आमकां जोण एकल्यांक कितें सांगता जें तुमी आयकता हांगा येवन. तुमकां बायबलान कितें वाचता आयकता तेजो ताळो तें उतर आयकता तेजेर फक्त सोत मान म्हणटा. कितें कर म्हणटा सोत मान. बायबलान आमी कितें करूंक जाय देवाच्या उतराचेर हो गवळी कितें सांगता सोत मान. ते वस्तुरेन कितें केलें सोत मारलें तेणी. तिणी प्रे केला तिणी फक्त सोत मारलें जेजूच्या उतराचेर. आमकां तेच सांगता तो जेजू आमकां आजुनूय तेच सांगता. तूं फक्त सोत मान. म्हजे धुये म्हज्या पुता तूं सोत मान. ह्या बऱ्या गळ्याच्या ताळ्याचेर ज्या उतराचेर तूं फक्त सोत मान. तुजो घराबो तुका साल्वार जावंक जाय जाल्यार. आमी प्रे करता न्हू. हांवें आयकलां हांव नकळो तुमी आमकां म्हणटा सांगता आनी कितले मागले जाण आमच्या फॅमिलीक लागून मागले. आयकलें आन्सर ना. कितें मागले बसल्यार सोत मानूंक जाय न्हू. सोत मारला सेव जाली म्हणून फॅमिली म्हाजी हेवनान म्हणजे एका हिंडान येयली जेजूच्या आमच्या बरोबर हिंडान आसा म्हणून. हे आमी जॉयंट टेनान आहा. आमी सगळे जेजू फुडें सांगता आमी सगळीं एका हिंडान येवंक जायी. हिंडान सगळी म्हाजी फॅमिली हिंडान आसा म्हणून सोत मारल्या. कोणी तूं मागणें प्रीच करता तुजी फॅमिली पळय जेजून सोत मान सांगला ती ऑलरेडी जेजू वांगडा आसा. तुका कित्याक टेंशन. म्हाका कित्याक टेंशन न्हू. जेजून उतरान बरयलेलें आसा न्हू. तूं आनी तुजो घराबो साल्वार. म्हाजेर फक्त तूं विस्वासूच दवर. बावार्थूच दवर. तूं आनी तुजो घराबो साल्वार जालो. साल्वार जालो. हांव जेजूची म्हाजी फॅमिली ऑलरेडी जेजू वांगडा आसा. देवाचें उतर परगुट्टा बऱ्या रस्त्यार चलता. बाबा दिसना त्या वस्तूचेर पयलीं तूं सोत मान. तुका दिसना तुजी फॅमिली देवाच्या उतरान ना हो वायट आसा. ऑलरेडी तूं सोत मान तो बरें देवाचें उतर परगुट्टा प्रीच करता. म्हाका एक आवय वदू सांगताली म्हाजो चेडो न्हू कितेंय करूं पूण हांव जाणा तो प्रिचर. ती सोत मानता न्हू. आपूण सोत मानता तशी आपल्या भुरग्याकूय म्हणटा ती प्रिचर तो प्रीच करता. सोत मानता आनी जावचें ना म्हणटा तूं जातलेंच. तूं कितें म्हणटा देव न्हू खरेंच आमी जे उलयता उतराचेर विस्वास दवर आनी तो विस्वासूय तुज्या जिवितान करून हाडूं. अब्रामाचे कितले वर्सांनी करून हाडले तेजे 25 years न्हू 25 वर्सांनी. आमकां एक 8 दीस पासून रावपाक जायना. मागण्यान न्हू उतर म्हणटा ताका घोट धरूंक आमी 8 दीस पासून रावता सोडून दिता. 25 वर्सां न्हू सोंपें. सो आमचें एकूच डिजायर आसूंक जाय. कित्याक देवान सांगलां कितें सोद पयलीं सुर्गीचें राज. आतां बऱ्या गवळ्यान आमकां कितें सांगलां पयलीं सोद सुर्गीचें राज. सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड एवरीथींग वील हीज रायटियसनेस एंड एवरीथींग वील हेडेड टू यू. कितें सांगलां आमकां बऱ्या गवळ्यान तूं फक्त देवाचें राज सोद. तुजी फॅमिली बरी जावंक जाय फॅमिली काम जाय प्रिचर जावंक जाय तें आपूण करतलो न्हू. पयलीं तूं कर म्हाजें काम सोद.
आमी जे सुवातेर प्रेयराक वयता प्रीच करूंक वयता न्हू थंय एक भयण आसा. ती भयण म्हणटा कितें जाणा, जेन्ना आपूण देवाचें उतर वयताली मागण्यांक खंय खंय, पूण सारकी देवाचें म्हणजे बऱ्या गोवळ्याचो ताळो आयकनासली सारकी, तेन्ना म्हाजी फॅमिली पासून म्हणटा जरी आमी कॅथलीक आसली आमच्या म्हणटा घरान भिरान जेजूचो फोटो पासून लावपाक दाराचेर भिरान दिनासली म्हणटा फॅमिली आपणाक लावपाक. म्हाका लिपोवन दवरचें पडटालो. इवन कारान जेजूचो पिक्चर लावपाक भिरान. आनी आपुणूय म्हणटा तेंचें आयकताली. जेन्ना जशें देवाच्या उतरान वाडोवंक लागली, देवाच्या उतराचेर जेन्ना बऱ्या गोवळ्याचो पाटलाव करूंक लागली, हांवें पळयलें म्हणटा म्हाजी फॅमिलीच्या भितर चेंजिनेस. जी म्हणटाली भुरगीं पासून आपणाक देवाचें उतर हे तूंच आयक गे आमी नासतना आं, जेन्ना ती म्हणटा आपूण देवाच्या उतराचेर सोद मागूंक लागलें आनी देवाच्या उतरान रिगोवंक लागली, सोदूंक लागली देवाचें रास कितें तें तांकां हें करिनासतना. पूण म्हणटा 2 दीस जाले म्हणटा आपणाचें चेडूं सीक आसलें, एलर्जी येयल्ली. आनी आपणें सांगलें तेणी हांवें दोतोरागेर वया. आपणें म्हटलें हांव व्हरया खंयच्या तरी दोतोरागेर. तें चेडूं म्हणलें ना मामी नाका, कित्याक आमी जाणा न्हू जेजून म्हाका बरें केलां, नाका. तेन्नाच म्हणटा तिचे हांगा जी एलर्जी तांबडी जाली ती म्हणटा चेंजिनेस पळोवपाक लागली आपूण. आनी तें पयलें म्हणटा आपणें एक उतर म्हणटा एक चेडूं म्हाजें देवाचें उतर आयकता, वॉयस मॅसेज धाडटा न्हू तें आयकता म्हणटा तुजें सगळें म्हणटा आयकता. आपणें पयलें एक टायम आसलो कितें आसलें देवाचें उतरच नाका, फोटो पासून नाका घरान. आतां कितें जालें बरें गोवळ्याचो ताळो आयकून सोत मानूंक लागली न्हू आवय. भुरग्यांच्या भितर चेंजिनेस. इवन तो फ्रेंडाक आपणाचो चेडो म्हणटा सांगता खंय तरी थंडी जावपाक जाता म्हणून तेणें ना ना कांय जायना आमकां थंडी बिनी, कित्याक जेजू आहा न्हू आमच्या वांगडा. भोंवपाक गेले तेन्ना जेजू आमी जेजूचेर विस्वास दवरूंक जाय, आमकां थंडी जायना. एका टायमाचेर ही भुरगीं म्हणटा जेजूचें नांव काडपाक भियेतालीं. आमी एकलेच पुरो म्हणटा न्हू जेजू, घरा वयतली सगळीं सोतमान म्हणटा थंयसर एकलेच पुरो सारकें बाबाक दवर एकलेच. हांवें सोत मानूंक जाय. हांवूच दुबावता जाल्यार कितें जातलें, फॅमिली थंय दुबावतली. हांवूच तो भिरांत धरून काम करता जाल्यार फॅमिली थंय भिरांतानूच भरतली आनी तेंचे कडेन वायटूय जावं शकता म्हाजे भिरांतीक लागून. समजता, हांवें खूब फारां शेअर केलां म्हाजे भिरांतीक लागून म्हाजे फॅमिलीक सफर जाल्या. चिकनगुनियाच्या वखदार म्हाका कोणी तरी सांगलें सगळ्यांक येता फॅमिलीक, म्हाज्या भितर एक भिरांत येयली. हो चिकनगुनिया सगळ्यांक येता, एकल्याक येयल्यार आख्खे फॅमिलीक येता. ही भिरांत देव म्हणटा न्हू इफ यू बिलीव यू एंड युअर फॅमिली वील बी सेफ. इफ यू फियर तुजी फॅमिली नश्टाक पडटली. जशी भिरांत म्हाजी वाडली तशीच म्हाज्या फॅमिलीक म्हाज्या भयणीक पयलीं चिकनगुनिया येयलो, भावाक येयलो, म्हाकाय मातसो येयलो. कित्याक येयलो म्हण जाणा, भिरांत. चिकनगुनिया म्हण एक जोर 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 नो 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 चिकन कशी चलताली कोंबडे भशेन अशी अशी ते एक त्या टायमाचेर एक वायरस कसो येयल्लो कोंबडेचो. हय तुका खबर नासतली, ते खूब जाणांच्या गांवांनी जाला तो. वास्को आमच्या थंयसर बीन बॉम्बे सुद्दां आसलो. सो तो तुका असो म्हणजे तुजे हाडांसून कितें जाता तो. सो एक पॉयंट म्हणजे कितें भिरांत धरली न्हू, भिरांत. तेन्ना हांवें परक्याचो ताळो आयकलो. भिरांत येयली म्हणटकूच कोणाचो ताळो आयकलो हांवें, आं परक्याचो ताळो आयकलो. भिरांत म्हाज्या हितून येयली म्हणटकूच हांवें परक्याचो बऱ्या गवळ्याचो ताळो आयकलो जाल्यार म्हाज्या भितर कितें येता आसली, भावार्थ. आनी त्या भावार्था वरवीं म्हाजी फॅमिली सेव जातली आसली. सेम थोड्या वर्सान जेन्ना हांव देवाच्या उतरान सारकी रिगलली सेम जालें. एक फॅमिलीचे तेजे येयले. आमी आमचे एक फॅमिली सगळे गेट टुगेदर जाता एक घरान, आमचें घर आहा आनी आमी सेपरेट आसा सगळीं म्हणून गेट टुगेदर जाता. आनी तांकां कितें प्रोग्राम आसलो आनी तांकां दोळे येयल्ले, सोर आयज म्हणटा न्हू, आं ते येयल्ले. आनी ते दुसऱ्यांक येता न्हू कंट्री न्हू
हय ते येता आनी म्हाका येयलो आनी भाव सांगपाक लागलो जाणाय आमी वयचे गेली जाल्यार आमकां दोळे येतले आतां ह्या टायमाचेर न्हू हांव कोणाचो परक्याचो ताळो आयकना पळय परकोचो ताळो कसो येता पळय देवाच्या उतरान बसून आसल्यार हांवें म्हटलें ना हे फावटी न्हू हांव सारकें कॉन्फिडन्सान ना आमकां येवचें ना आमी गेली बसून जाल्यार आमकां येवचें ना कित्याक साम्स 91 कितें म्हणटा त्या टायमाचेर म्हाका जेजूचो आवाज बऱ्या गवळ्याचो आवाज कितें म्हणटा साम्स 91:11 दिसता न्हू 10,000 10,000 बी आं 7 ओके 10,000 तुजे उजे सायडीक पडटले 10वे सायडीन 1000 जाण पडटले तुका कांयच जावचें ना आतां हे कितें जालो भावार्थ येयलो न्हू भितर बरे गवळ्याचो ताळो आयकतना बरें उतर आयकतना कितें जाता भितर भावार्थ येता पयलीं म्हाका कितें जालें भावाची उतरां आयकून भिरांत येयली न्हू हां भिरांत येयली तेन्ना परक्याचो ताळो तो त्या तोंडानसून बसून आमच्या फॅमिलीच्या तोंडानसून बसून परक्याचो ताळो वळखोन घेवपाची गरज आहा आनी जेन्ना हांवें बरें गवळ्याचो बरो गवळो म्हणटा 10,000 जाण 1000 जाण तुजे सायडीक पडटले पूण तुका कांयच जावंक दिवचें ना तें उतर म्हटलें आनी आमी बरी वचोन बीन येयली आमकां दोळे येवंक ना सांगता पयलीं कितें जालें भिरांत धरली परक्याचो ताळो येता तेन्ना आमकां कितें जाता आमच्या भितर भिरांत येता तेन्ना ताळो आयकता तेन्ना बरें गवळ्याचो ताळो आयकता तेन्ना आमच्या भितर कितें येता भावार्थ आनी जेजूक जाय कितें भावार्थ कित्याक आख्ख्या न्यू टेस्टमेंटान जेजू म्हणटा भावार्था वरवीं तुमी बरी जाल्यात न्हू तुजो भावार्थ तूं भावार्थ दोशी जाल्यार तूं हें म्हाज्या पेक्षा चड मिलाग्र फक्त भावार्थ समजता बरें गवळ्याक आमच्या कितें जाय तेजेर आमी सारको तेज्या उतराचेर भावार्थ दवरलेलो जावो तेन्नाच आमी हें जें बरेंपण जेजू म्हणटा न्हू आय कम टू गीव यू लायफ इन फुलनेस नथींग मिसींग नथींग ब्रोकन इन युअर लायफ तें लायफ आमकां केन्ना दिसतलें हें जिवीत आमच्या भितर केन्ना व्हांवतलें जेन्ना हांव खरेंच तेजेर भावार्थ दवरता तेन्ना हांव तेजेर खरोच संपूर्णयेन तेजेर भावार्थ दवरता जालें म्हाज्या जिवितान घडलें हें सगळें न्हू तेन्नाच घडटलें कळटा आमी हे बऱ्या गवळ्याचो ताळो आयकपाची गरज आहा म्हण आमकां गरज आहा न्हू आतां आजून बसून आमकां परको आमचेशी उलयना ना ना सोडून दिता आं ही बऱ्या गवळ्याच्या फाटल्यान गेल्या सोडून दिता तो पळय आतां आमी उतरान बसून आसल्यार म्हाजे कडेन पळय उतरां कशीं येतालीं तीं पूण आमकां म्हणटा तो कितलेय जाणांनी तुका सांगलें पूण तुजें थारलेलें आसा की तूं स्वत मानपाचें एकलें स्वत मान तुजो आख्खो घराबो साल्वार जातलो आख्खो घराबो साल्वार जातलो हें उतर न्हू म्हाका फर्स्ट टायम मेळ्ळें आनी हांव उतराचेरूच फायट करताली जायते वर्सांनी आमचे पयसून एक कोण यंग तरणाटो सारको भुरगो ताका एटॅक येयलो डॉक्टर सांगता गॅरंटी 12 पर्यंत सकाळी फुडें येयला म्हणून आमी हांगा फक्त म्हणटाली जेजू तुवें सांगलां तूं एकलें स्वत मान तुजो घराबो साल्वार जातलो आनी आमी जाणा तो साल्वार जालो म्हणून त्या दिसाक ताका रोखडोच 2 वरांनी ताका सांगलें तो कांय ना तो बरो आहा म्हणून 2 वरांनी डिफरन्साचो पयलींच वराना फुडें सांगलें तो आनी सारको भुरगो तो भुरगीं बीन धाकटीं आसलीं जाल्लें कितें सो जेन्ना तूं स्वत मान म्हणटा कोणी जावन तुजो घराबो साल्वार जालो हें उतर तूं एकलेंच स्वत मान म्हणटा तूं आनी तुजो घराबो साल्वार जालो कोण सांगता हो बरो गवळी आमकां सांगता कोणीय जावं तूं स्वत मान न्हू एकलें स्वत मान न्हू घराबो साल्वार जालो म्हणून हां एकलें स्वत मानपाची गरज आहा आमी सगळ्यांक आपयता स्वत मानपाक सगळ्याक कामांक लांक सोदता पूण लागना ती म्हणटा तूं करताय न्हू तेंच पुरो ना ना ब्रदर ती कितें म्हणटली जाणा आपयल्यार मातशें मागणें करया आगो तूं करता तेंच पुरो गो
ताका लागून जेजू खबर आसली पयलींच, ताका लागून तो म्हणटा तूं एकलेंच वचमान पयली. तो जाणा आसलो फॅमिली सगळीं वांगडा येवची ना म्हणून न्हू. ताका लागून तो म्हणटा तूं एकलेंच वचमान पुरो गो. पूण खरेंच एकलेंच वचमान न्हू, तूं कितल्या जाणांचे तूं टेस्टिमनी पळयतलें घरान एकलेंच वत मानल्यार. पूण घरान स्वत मान म्हणून सांगला, तूं स्वत मानपाचेंच काम कर देवाच्या उतराचेर. प्रीच करपाचें करूं नाका. समजलें? आमकां स्वत मान सांगला पूण आमी कितें करता? प्रीच करता फॅमिलीक. मागीर ती बरी आयकता. आयकोना? भाव म्हणटा, ती म्हणटली म्हणटा तुजे कडेन दवर. वय तूं करता मुगो पुरो गो सगळ्यांक, तूंच कर. ताका लागून आमी प्रीच कर सांगूना, आमकां स्वत मान सांगला. फॅमिली दिसली कितें करता? ती जाणा जेजूचें उतर परगडटा ती. गरज आमकां स्वत मानपाचें आनी भावार्थाची उतरां उलोवपाची. आतां आमकां दिसता आमची फॅमिली येवंक ना, म्हाज्या वांगडा आपयल्यार येयना. ती व्हडलेली म्हाजे कडेन बसल्या न्हू, आमची सगळी फॅमिली बसल्या, खुर्च्यो सगळ्यो भरलेल्यो आहा, आयकता देवाचें उतर. भावात उलोवया न्हू आमी यूथ आसलो न्हू, आमचे न्यू क्रिश्चनान यूथ रिट्रीट आसलो न्हू. आमी पयलींच म्हणटालीं तुमची कोण मोगाचीं आसा न्हू, मोगाची तुमकां दिसता वायट रस्त्यार वयता, तुमी एक विजन करा. ती हांगा येवन बसल्या, देवाचें उतर आयकता, तेंचें जिवीत बदलल्या आनी ती पाटलाव जाल्या. आतां आमी सदांच न्हू बरें कर बीन मागचें न्हू. सगळें पॅकेज मेळटा न्हू जेन्ना आमी जेजूचें उतर आयकता तेन्ना. सगळी पॅकेज मेळटा न्हू. कोणी दिसलो जेजूचो पाटलाव करता, जेजूचें उतर परगडटा. कोणी सांगलें तो मरचो ना, तो देवाचें उतर परगडटलो. लांब हांवका पासत आमची मागणी आतां चेंज करुया. आमी उतरां आमची चेंज करुया देवाच्या उतरा पर आनी भावार्थान उलोवया. कोणी कितें सांगलें जाल्यार तो देवाचें उतर परगडटा. तूं कितें उलयताय गो, तो पळय मुगो कितें करता तेन्ना तो परगडटा देवाचें उतर. भावात उलय सांगला न्हू आमकां. दिसना त्या वस्तूचें स्वत मान, तो परगडटी ना तुका दिसना, पूण तूं म्हूण तो परगडटा देवाचें उतर. आनी तें जातलेंच, घडोवन येतलेंच. आमी जाणा न्हू भावार्थान उलयता. आतां ते 12 वर्सांची वस्तुरी भावार्थान उलयताली, हांगोसना घातलें तें पवित्र आत्म्यान थंय काम केलां. तोच पवित्र आत्मो तूं जेन्ना भावार्थान तुज्या तोंडाचीं उतरां भायर काडटलो तोच घडोवन हाडटलो न्हू. तुज्या फॅमिलीचे भितर कोणाचे भितर हाडटलो, कोण हाडटलो? तोच पवित्र आत्मो. ताका लागून गरज आसा आमची उतरां कोण तरी मोदेसी जावंक जावो उलोवपाक कोणाचें बरेंपण. आमी पळयतलीं मागीर, जरी आमकां रोखडें दिसना पूण आमी एक टायम पळयतलीं. जायतीं जाणां म्हणटा मागण्यांक आपयल्यार येयना, बूक अशें करता. ना, तुजी ती बी घातल्याय तुवें, ती किल्लोतलीच. बी किल्लोतात न्हू. कसली बी किल्लोना? किल्लोता. ताका लागून बी घालपाची गरज न्हू. कोणी तरी आतां बी घातल्यारूच किल्लो येतलें. शेतां बीन आतां बी घातल्या म्हणजे किल्लोन येयल्या न्हू सगळीं. तरी एकल्यान कोणी तरी बी, हें देवाचें उतर म्हणजे कितें? बी. वर्ड ऑफ गॉड इज लायक अ सीड. ही बी देवाचें उतर, बी. आमी जेन्ना तें घालता न्हू जमनीर तेन्ना तें किल्लोन येवकूच जाय न्हू. स्वत मान. जेन्ना तूं कोणाक देवाचें उतर दिता स्वत मान तें किल्लोलें म्हणून. आमचो बरो गवळी सांगता, बरी उतरां उलय. प्रॉवर्ब्स 18:21 कितें म्हणटा? जिवीत आनी मरण तुजे जिबेर आसा. तूं कितें उलयताय तेंच तुज्या जिवितान घडोवन येतलें. कितें सांगता आमकां? बरें उलय आनी बरें येतलें तुज्या जिवितान. वायट उलयल्यार वायटूच जातलें. कित्याक जिबेर आमचे पदवी आसा म्हणून तो सांगता आमकां. कोणाचे जिबेर पदवी आसा म्हणटा? आमचे न्हू, शेजाराचे, घोवाचे, बायलेचे. तुवें म्हणलें म्हणून अशें जालें म्हणटा न्हू आमी. पूण देव म्हणटा, देवाचें उतर सांगता, बरो गवळी आमचो सांगता, तुजे जिबेरूच पदवी आसा, म्हाजे जिबेर पदवी आसा.
तेणी म्हटले पासून जाल्यार तूं स्वत मानूंक जायना कॅन्सील करपाक जाय आमी स्टेटसाचेर बीन पळयता काल हांवें पळयलें भयण म्हाका दाखयताली लायफ इज शॉर्ट कोणी सांगलां जिवीत तुजें शॉर्ट म्हणून कोणी सांगलां कोण उलयलो तुजेशी परखो न्हू कोण उलयलो या मोजेसूय 120 मोजेस 120 Abraham 175 या मोर देन तूं कितले जेयतलें तूं कितले जेयतलें तुका कितले जाय तूं जियो Abraham 175 ओके ओके देव दितलो तुका बावार्थान देवाक आर्गां दी हांव 175 इयर्स हांव जियेतली कित्याक लायफ एंड डेथ ऑन आवर टंग तूं तर म्हणशी मोरताय मोरतले मोरतले मोरतलेच 175 इयर्स कित्याक तूं जियेतलें तें हें आसा सांग कित्याक जियेतलें तूं 175 इयर्स महिमा टू प्रोक्लेम द गूड न्यूज ओके तेच आमचें आवड आसूंक जाय आमी बेश्टीच वर्सां कित्याक हांगा जिवंक आमी जें फक्त देवाचें उतर परगटूंक जें म्हाज्या भितर सोल घातल्या न्हू तें सोल हांव तांकां जिवीत दिल्या शिवाय मरची ना आमच्या भितर सगळ्या भितर एक एक सोल आहा न्हू एक एक आत्मो आसा ताका आमी देवाचें उतर दिवंक जाय आमचे लेबरर आमी तेंचे लेबरर आहा आमचे हें आसा हाडलेल्यो सुलयो आसा तांकां आमी देवाचें उतर दिवपाक जाय ते पर्यंत हांव जियेतली लांब वचपा पासत फक्त देवाचें उतर परगटूंक नाल्यार ती वर्सां तुका वाज येतलो आं सांगता देवाचें तें उतर तूं परगटिना आनी देवा बऱ्या गवळ्याचो पाटलाव करिना आनी तुका बेश्टी वर्सां जाय म्हटल्यार तुका वाज येतलो त्या वर्सांचो हांव पयल्या संवसारान आमचो एक सोयरो म्हणटालो म्हातारपण हें वाज येता कित्याक तेजे कडेन कांय ना न्हू वोस कांय ना देवाचें उतर जर आसा तुका जिवोवपाक आवड येतलो ना तूं वाजयतलें न्हू ब्रदर ताका लागून आवडो करतना पासून आपली इतली वर्सां उरता पूण फक्त तुजें उतरूच परगडटली तूं ज्या गांवांत म्हाका धाडटा त्या गांवांत हांव वयतलीं आमकां कितें सांगलां गो एंड प्रीच शेजाऱ्याकूच गूड न्यूज टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड संवसारान सगळ्या कोणशांनी वच म्हणटा तो देवाचें उतर परगटूंक कळ्ळें आमी जें आख्ख्या संवसाराक पावोवंक जाय आमी हें देवाचें उतर परगटूंक तेन्नाच लायफूय तुका बरें दिसतलें सदांच यांग दिसतली तूं इगला भशेन यांग कितें म्हणटालो ब्रदर एनर्जेटीक सो आमी तें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक जाय आनी खरें गरज आसा आमकां बऱ्या गवळ्याची ताळो आयकपाक दिसपटे जिवितान आनी ते भावार्थान उलोवपाक जाय तें उतर आमी कितें म्हणटाले लायफ एंड डेथ कोणी सांगला तुमकां जिवीत धाकटें म्हणून लायफ हो कोण सांगता परको सांगता तुमकां लायफ इज शॉर्ट एन्जॉय इट न्हू ते थिएटराचेर पळयलें हांवें म्हणलें ताका घाल ते वखता म्हणल्यार ताका घाल मॅसेज आरे तुका कांय जावचें ना तुका ती भुरगीं धाकटीं आहा तेजी नातरां पळोवंक जाय म्हणून तूं ती भुरगीं पळय धाकटीं आहा तेजी नातरां पळोवंक जाय तुका कोणी सांगलां तें खरेंच सांगता लायफ इज शॉर्ट न्हू एक हांव टॅस्टिमनी आयकतालें एक बापूय टॅस्टिमनी सांगतालो तेणी कोणाची टॅस्टिमनी आयकली एक आवय भुरगो तिचो 16 काय कितल्या वर्साचो मेलो ती देवाक चिंताली सदांच कित्याक मेलो तिणी ते इंस्टाग्रामाचेर पयलें तेजेर पयलें तेणी कितें दिल्लें टॉपीक लायफ इज शॉर्ट कितें लायफ इज शॉर्ट मागीर तिका कळ्ळें ती टॅस्टिमनी शेअर करतना एक बापूय आसलो थंय
त्या बापायन आयकलें. त्या बापायचो चेडोय मेल्लो. तेणी पळयलें वचोन मोबायलाचेर सेम टॉपीक आसलें, लायफ इज शॉर्ट. कोणी सांगला तुमकां लायफ इज शॉर्ट? देव म्हणटा आमकां लांब अवकापासत लोचलेली आसा. हो बरो गवळी आमकां सदांच सांगता तुमकां आपणी लांब अवकापासत लोचला. असलें लायफ की तूं सगळें नातरां पुंटुरां पळयतलें तसलें लायफ आपणी तुमकां दिलेलें आसा. हें कोणाचे परख्याचो ताळो आयकता आनी आमी म्हणटा आनी तेंच आमच्या जिवितान घडटा. तो म्हणटा जेजू आमकां सांगता सारको, गवळी आमकां सांगता तुजे जिबेर पदवी आसा. तुजे जिबेर मरण आनी जिवीत तुजे जिबेर आसा आनी कोणाचें ना. ताका लागून आमी चोत्रायेन खंयसरूय आमी कितें घालता पेट नेम आनी कितें म्हणटा न्हू आमी, ते चोत्रायेन आमी घालपाक जाय. ते घडटाच. मागीर म्हणटा तो बापूय एका दुसऱ्या चेड्यान टी शर्ट ऑर्डर केलें. टी शर्टाचेर नांव कितें आसलें? आय लव डेथ. हांव मरणाचो मोग करता. जेन्ना म्हणटा आपणें पळयलें आपणाक म्हणटा कितें जालें त्या टी शर्टाचेर पळोवन. आपणें ताका सांगलें तेच वेळार परते कर सांगलें ताका आनी ते टी शर्ट परते केले. पूण 2 दिसांनी काय त्या दिसा खबर ना, पूण अशें म्हणटा तो बायक घेवन वयताना अशी गाडी तेचेर मारपाची. पूण कोणी तरी म्हणटा आपणाक भुरगो तो चेडो सांगता खंय सायटीक दवरले. घडटा. ताका लागून तो आमकां सांगता तुमची उतरां सांबाळून उलोवंक जाय. आमी उलयता उतरां आमची सांबाळून उतरां चिंतून उलयता आमी. आनी एक सांगता राग येयलो न्हू म्हाज्या लायफांचें उलोवंकूच जायना. राग येयले न्हू उतरां उलोवंकूच जायना. राग येयल्यार कसलीं उतरां भायर सरता? मोगाची. आं ताका लागून आमी राग येता तेन्ना परख्याचो ताळो आयकता. राग येयलो न्हू तेन्ना आमी परख्याचो ताळो आयकता. त्या ताळ्याक आमी आयकूंक जायना. आमी त्या टायमाचेर देवाचें उतर बरें गवळ्याचें हालेलुया नाल्यार गिफ्ट ऑफ टंग यूज करूंक जाय. तुजो राग निवायटा. ताका लागून आमचे जिबेर पदवी आसा म्हूण सांगल्यार रागान आमी कसलीं उतरां उलयता तेंच आमच्या जिवितान घडटलें. मागीर एका तेका ब्लेम करूंक जायना. आमी मागीर दुसऱ्यांक ब्लेम करता न्हू. हांवें उलयलें हांव घर सोडून वयतलीं. म्हज्यान मागीर फॅमिलीक ब्लेम करूं येता. त्या टायमार केलें हांवें. पूण म्हाका कळ्ळें हांवें उलयलें न्हू उतर तेंच घडलें म्हाज्या जिवितान. ताका लागून उतरां आमी सांबाळ. बायबलूय सांगता आमकां जेम्स 1:19 पळोवया आमी कित्याक जाणां हें गरजेचें उतर. जेम्स 1:19 आमी उलोवपाक फास्ट आसूंक जाय म्हणटा. आं म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, म्हाज्या प्रितीच्या भाव भयणीनो, हाचो तुमी ह्याचो तुमी उगडास दवरात. उगडास दवरात. आमी सगलीं आमी सगळीं आयकूंक आयकोन सुडसुडीत सुडसुडीत जावची. पूण उलोवपाक आनी आनी राग दाखोवपाक आमकां उठावळाय आसची न्हय. कितें म्हणटा आमकां 19 Know this, my beloved brother, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. कितें म्हणटा आमकां सगळ्या हितून आमी स्लो आसूंक जाय. आयकोनूच आमी कितें आसूंक जाय फास्ट सारकी आयकोंक जाय आमी चड. आमचें परतें जालां न्हू. आमी आयकता थोडी उलयता चड. बायबल सांगता आमकां उलोवंक जाय थोडें आयकूंक जाय चड.
कित्याक जाणा आमी खूब उलयली म्हणटकूच आमची उतरां मातशी वांकडी वयता जाणा न्हू भयण तूं मागीर आतां आमकां बायबल कितें सांगता आमचो बरो गवळी कितें सांगता आमकां जेजू कितें सांगता आमकां हांगा आन्सर आहा न्हू सिस्टर कितें सांगता आमकां चड उलय म्हणटा थोडे उलय म्हणटा आनी चड आयक आनी रागांकूय क्वीक टू स्लो टू हँगर पळय रागूय आमकां येवपाक स्लो आसूंक जाय आमी रागाकूय आमचेर येवपाक कंट्रोल करूंक जावो आमी येवंक दिवंक जायना आमी रागाक हां आमी कितें करता रागूय आमकां येवंक दिता बडबडटाय आमी पूण एकूच जाणा जावंक जाय जेन्ना आमी राग येता तेन्ना उलयता न्हू उतरां आमची कितें जाता बरी येता वायट उतरां येता आनी ताका लागून जिबेर म्हज्या पदवी आसा जिबेर पदवी आसा एवढाच धरूंक जाय हो बरो गवळी आमकां सदांच सांगता तुजे जिबेर पदवी आसा तुजे जिबेर पदवी आसा तूं कितें उलयता तें तुज्या जिवितांत घडटलें टेस्टूय येता रोकडीच येना स्लो टू एंगर म्हाका खूब राग येतालो पयलीं आतां येता येयना म्हणिना येता पूण कंट्रोल करूंक शिकलें आतां हो बरो गवळी वांगडा आसा न्हू तेजो पाटलाव करता तेजो ताळो आयकता न्हू तो म्हणटा स्लो स्लो ओगी राव आसूं तुका राग येयला तुका कितें म्हणटा आय वील फायट फॉर यू हांव थंय झगडटलो तूं ओगी राव तो आवाज येता कोणाचो बऱ्या गवळ्याचो दुसरो तुका ओगी राव म्हणचो ना ए उलय गो तेन्नाय तुका तशें म्हटलेलें आतां तुका चान्स आहा कोण उलयतालो परखो ताका लागून आवाज वळखोंक कळोंक जाय हो चान्स आहा तुका उलय ताका भरून दी म्हणटा ब्रदर म्हणजे तो कोण परखो उलयता तुजे कडेन आमी ताळो वळखोंक शिकोवंक जाय आं जेम्स 1:19 हां कळटा आमी कसो ताळो आयकूंक जाय परक्याचो तो आतां आमकां बायबलूय सांगता आमी कोणाक राग येयना आं या मागीर कितें करूंक जाय तें आमी पळोवया राग येतलो सांगला न्हू मागीर कितें करूं म्हणटा जाणा एफिजन 4:26 आनी 27 पळोवया कितें करूंक जाय आमी राग येयलो म्हणटकूच हांगा म्हणटा राग येयलो उलोवंक जायना आमी हांव सांगता उलोवंक जायना बायबला प्रमाणे उलोवंक जायना कित्याक रॉंग उतरां भायर सरता एफिजन 4:26 राग तुमकां येतलोच तोरी रागाक लागून पातोक करूं नाका म्हणजे ते रागान तुमी उलोवं नाका वायट उतरां येता न्हू पातोक म्हणजे वायट देवाच्या उतराच्या आड ते तुमी करूं नाका म्हणटा तो वेळ पडोसर सिस्टर पळय राग येतलोच आमकां केन्ना केन्ना राग येतलो पूण कितें सांगता वेळ पडोसर सन गोज डावन तेच्या पयलींच आमी बोगसूंक जाय बायबलान इंग्लिशीन आहा पळय Be angry and do not let the sun go down on your anger. समजलें दीस सोंपसर रात येवच्या पयलींच आमी बोगसूंक जाय राग येयलो जाल्यार वेळ सरासर कितें म्हणटा गो कोंकणीन वेळ सरासर राग धरून रावूं नाका ना तर तुमच्या काळजान देंवचाराक देंवचाराक म्हणजे परख्याक चोराक तुमी तुमच्या काळजान रीग दितले and give no opportunity to the devil. आमी तर बोगची ना if we not forgive others then we will give the place in heart for devil. आमी देंवचाराक सुवात दितली
मागीर देंवचार आमचे रात चलयतलो न्हू ताजो ताळो आमी आयकतली मागीर परत परत तोच सांगतलो झगड गो हां तो सांगतलो कितल्या वर्साचो राग बीन काडूंक तो तुमकां सांगतलो सो गरज आसा जेजू कितें सांगता तो ओ बरो गवळी कितें सांगता आमकां बोगशी दीस धाणे रोसच्या पयलीं तूं ताका बोगशी त्या मनशाक राग येतलोच सांगला राग येवचो ना सांगला येतलो पूण तूं रागान पातक करूं नाका म्हणजे रागान तूं उलोवं नाका रागान ते देवाच्या उतराच्या आड वचो नाका पातक म्हणजे कितें देवाच्या उतराचे आड आदावानी इवेन पातक केलें तेन्ना कितें म्हटलें पातक केलें कित्याक केलें पातक आनी देवाच्या उतराचे आड गेली ती न्हू म्हणून पातक तेच तो म्हणटा पातक तुमी देवाच्या उतराच्या आड उलोवं नाका चड उलोवं नाका नाजाल्यार आमी कांयच जाण आमच्या न्हू सुवात कोणाक घेतली बऱ्या गवळ्याक आं परक्याक सो आमी ताका लागून आमकां गरज आहा कितें देवाच्या उतराची बऱ्या गवळ्याची पाटलाव करूंक उतर आमकां कितें सांगता बरयल्लें उतर तेज्या वांगडा आमकां रिलेशनूच दवरल्यार आमी ताजो ताळो वळखोंक कळटलें न्हू आमकां बेश्टो ताळो वळखोंक कळटा कोणाचो हां खंयच्या सिस्टरीचो आमी ब्रदरीचो ताळो वळखोंक जरी आमकां तांकां रिलेशन ना जाल्यार फोनार बसून ती एकदां उलयल्यार आमकां कळचें ना आमी कोण उलयता काय म्हणटली ना म्हणटली न्हू कोण उलयताय तूं कित्याक आमी तेंच्या वांगडा रिलेशन ना आमचें तेंच्या वांगडा आमी एकदांच मेवळ्या आनी आमी सोडून दिल्या तशेंच आमी जेजू वांगडा तर एकदांच मेळोन आमी एकदांच रिट्रीटाक गेल्या आनी बाकीचे दीस सगळ्यांक गेल्या आमकां तेन्ना देवाचो ताळ्याचो वळख मेळची ना आमकां बऱ्या गवळ्याची वळख मेळची ना समजता जरी म्हाका तेजे वांगडा रिलेशन आसा जाल्यार म्हाका तें ताळ्याचो आवाज येतलो आनी हांव समजतलें म्हजो हो बरो गवळी म्हाज्या वांगडा उलयता राग येयलो म्हणटकूच तो सांगतलो रागान रागलो नाका राग येवं नाका स्क्रिप्चर उडास करतलो तुका हो उलयता तुजो बरो गवळी देवाच्या उतरानूच तो आमचेशी उलयतलो तेन्नाच आमी तें सोडून दिवपाक जाय नाजाल्यार आमी कांय जाण ह्या परक्याक मागीर तो कांय जाण रावलो म्हणटकूच आमच्या उतरां कशीं जातलीं तो कितें सांगता तीच न्हू हय ताका लागून बऱ्या गवळ्याक म्हणजे तेच्या उतराच्यो आमी कांय जाण भरूंक जाय मागीर आमच्या भितरलें कितें भायर सरतलें उतर भायर सरतलें राग बसून कोणी आमचेर कितें केलें आसूं आसूं सॉरी म्हटलें आसूं आसूं जातलें आमचेशी आमी वळखोन घेतली ना म्हाजे कडेन तीच मिस्टेक जाताली केन्ना आमी बऱ्या गवळ्याचो ताळो आयकता तेन्ना ओके थँक्यू जिजस आमी सगळीं एकूच लायन म्हणुया सोमी म्हजो गवळी एकूच लायन कातार मागीर डॉमेट्रीन म्हणुया ओके सारकें न्हू इतलीं वर्सां आमी म्हणटालीं पूण आतां तें न्हू मॅडिटेट करुया स्वामी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना म्हणजे म्हज्या जिवितान म्हज्या घरान म्हज्या फॅमिलीन सुद्दां म्हणजे कांयच उणें ना कांयच उणें ना म्हाजेशी सगळें आसा भरपूर भरलेलें आसा कित्याक स्वामी म्हजो गवळी न्हू तो कसो सो गवळ्यांक सप्लाय करता आनी सगळो दिसभर तेंचे सगळे काळजी घेयना तो सगळें तांकां जेवण दिवंक जाय कितें दिना गवळी तसो आमचो गवळी तशें मॅडिटेट करुया आमी हो गवळी आमकां सगळें दिता सगळें आमच्या गरजांनी पावता आमकां कितें जाय न्हू तो सगळें दिता पूण तेजेर आमी भावार्थान न्हू त्या उतरांचेर नियाळ करुया दोळे धापयांनी स्वामी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना 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 गवळी कांयच म्हाका उणें ना आयज आमी हेजेरूच मॅडिटेट करुया हेजेरूच मॅडिटेट करुया न्हिदताना बसून आमी हेंच म्हणून येवया सुरगीचे बापा आमी तुका आर्गां दिता दिनवासता हे तुजे शिकोवणे पासत तुका आर्गां दिता तूं आमकां शिकयताय तुजो बऱ्या गवळ्याचो ताळो आयको आनी जेन्ना आमी बऱ्या गवळ्याचो ताळो आयकता तेन्ना आमकां जें जिवीत दिवंक येयला बरो गवळी
शुभमपणाचें ह्या जिवितान कितेंच उणें नासलेलें जिवीत दिवंक येयलां तें जिवीत आमकां मेळटा. जेन्ना आमी परख्यांचो ताळो आयकता तेन्ना आमच्या जिवितान कितें जाता आमकां खबर आहा. पयलीं आमचें जिवीत आनी आमकां बायबलांचें एग्जाम्पल 12 वर्साची ओस्तुरी जेन्ना ती परक्याचो ताळो आयकताली तेन्ना तिच्या जिवितान सगळें नाश जालें. म्हणजे तिची परिस्थिती वायट जाली. पयशे ना, सारकी घोत तिची पयलींच्या परस अदीक वायट जावन जाली. जेन्ना ती जेजूचो ताळो आयकता, जेजूचें उतर आयकता हे बऱ्या गवळ्याचो, तेन्नाच तें तिका जिवीत मेवलें. जें जिवीत बरेपणाचें. आनी तूं म्हणटा आमकां खरेंच हे जिबेर आमचे पदवी आसा. बरो गवळ्या सांगता बरीं उतरां उलोवन बरें घेयात. वायट उलयता जाल्यार वायटूच आमच्या जिवितान. जेन्ना आमी परक्याचो ताळो आयकून उलयता तेन्ना आमच्या जिवितान सगळें वायट ते 12 वर्साचें एग्जाम्पल तशें आमच्या जिवितान घोत जाता पयलींच्या परस वायट. तुका आर्गायता जेजू खरेंच तूं आमचो खरो गवळी आनी आमच्या जिवितान जें कितें आमी पळयता उणेंपण ते पासून बरोन येता. जेन्ना आमी म्हणटा मेडिटेट करता आमी पळयलां लॉकडावनाच्या टायमाचेर आमी जेन्ना हे स्क्रिप्चर शिकतालीं आनी उलयतालीं तेन्ना आमी पळयलां जोरी कांयच दिसनासलें शॉपां बिपा पूण तूं आमच्या घरान जोवण्यां जी म्हणटा विस्वासान भावार्थान भरपूर दिलेले जेजू त्या पासत आमकां आमी खरेंच जाणा तूं आमकां एक आदार दिताय. तुजो ताळो आयकुपाक दिसपटे जिवितान आनी त्या उतरा प्रमाणें चलोन हें बरें जिवीत तुजें जिवीत तो गवळी बरो गवळी दिवंक येयला आनी तो आमच्या फुडें चलता आनी आमची राखण करता सगळे वाटेन त्या गवळ्या पासत. आनी तो सांगता गवळी फक्त तूं सोत मान, तूं फक्त सोत मान हें जें कितें बरयलां ताजेर आनी तूं आनी तुजो घरा साल्वार जातलो. हे बरे गवळ्याचे आनी आमकां म्हणटा आपणें तुमकां लांब हांवका पासत म्हाका लावले आसा. कोणाचेच परकेचे आयको नाका. तुमी लांब हांवका बरें जिवीत देवाचें उतर परगटूंक जियेतल्यान त्या पासत तुजे भासवणे खातीर जेजून तुजें बरें ताळो वळखोंक शिकयलेल्या पासत आनी आमकां सदांच तूं शिकयताय तुजोच ताळो आयकुपाक म्हणून तुका आमी आर्गां दिता दिनवासता. हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. आमी आशिर्वादान बोरया.